खुशाल आसात सगळीं? देवाच्या हाजिरेन आसा आमी आतां. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा न्हू, दोगां म्हाज्या जाग्यार म्हाज्या नांवान एकठांय जाता थंयसर हांव आसा. देव हांगर आसा ह्या वेळार. आनी आयज आमी भाव भयणांनो शिकपाक येयल्या क्रिस्मसाचेर. आतां क्रिस्मस येतलो न्हू, म्हणटच क्रिस्मसाचेर आमी शिकपाक जाय. क्रिस्मस हें उतर बायबलान बरयलेलें ना, पूण 600 AD आफ्टर डेथ ऑफ क्रायस्ट क्रिस्मस सेलेब्रेट करपाक स्टार्ट जालें. पूण तेज्या पयलो क्रिस्मस सेलेब्रेट जायनासलो. म्हणटकच क्रिस्मस जाय तो मागीर येयलो. पूण क्रिस्मस आमी सेलेब्रेट करूंक जाय, कित्याक आमचो सोरवंडार आमच्या भितर येता. म्हणटकच आमी तो सेलेब्रेट करता. आमचो सोरवंडार येयला पळय तो, आनी सेलेब्रेट करपाक जाय. केलो म्हणून कांय वायट ना. पूण कोण सांगूंक शकता क्रिस्मस म्हणजे कितें पळय तें? आतां आमी क्रिस्मस आमी सेलेब्रेट करता. क्रिस्मस म्हणजे आमच्या हितून क्रिस्मस म्हणजे कितें हें पयलें खबर आसपाक जाय न्हू. क्रिस्मस म्हणजे कितें? क्रिस्मस लागीं आहा. बिब्लिकल उतर ताका क्रिस्मस म्हणल्यार क्रायस्ट मास, मास ऑफ क्रायस्ट हें तेजें मिनींग. जे मीस देवान इस्टॅब्लीश केल्ले ते फर्स्ट टायम ते आमी सेलेब्रेट करता जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येता पळय तेन्ना. ताका लागून ते म्हणटात क्रायस्ट मास. पूण भाव भयणांनो, आमचो नियाळ आमी थोड्यो वस्तूंचेर दवरपाक जाय. क्रिस्ताक कित्याक येवचो पडलो ह्या वस्तूंचेर आमचो मातसो थोडो नियाळ आसपाक जाय. क्रिस्मस आमी सेलेब्रेट करपाची गरज कितें आसली? हो तर नियाळ आमचो तर चुकला, नाजाल्यार आमी कितें करतले? वर्साच्या वर्सा क्रिस्मस सेलेब्रेट करतले, पूण मनान आमच्या कांय ना. देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिना, क्रिस्ताक आमी पयलो जागो दिना. आनी ब्रदर तें सांगलां पळय तें घाल. आनी मागीर अशें जाता भाव भयणांनो, आनी आयज काल हें खूब जाता. हें पळयलां तुमी? हें आसता स्टारांचेर, अशें आसता बरयलेलें. क्रिस्त खंय गेलो? क्रिस्ताक काडून उडयलो. आनी ही सायन म्हणचे हांवें नाकारलो तुका. एंटी क्रायस्ट. देवाक हांवें नाकारलो. हेका मायनस आमी फॉर्मां भरता पळय तेन्ना प्लस आनी कॅन्सील आसता. क्रिस्ताक उडयलो आनी मास धरले. आसता अशें? आसता न्हू. आमचो नियाळ आहा पूण हेजेर आमकां खबर पासून ना. आमी हें करता पूण हें एंटी क्रायस्ट म्हणून आमकां खबर ना. हे एंटी क्रायस्ट. क्रिस्ताक तूं उडयताय, क्रिस्त हांगर आहलो, क्रिस्ताक उडयताय आनी हें मास धरलो. सारकें हांव कितें म्हणटा पळय तें हें आसता न्हू. आतां कितें आहा, स्टारां व्हडलीं जालीं म्हणटच सोंपें कितें, एक्स घातली आनी मस घातलो. इजी. पूण तुका खबर ना तेजो मिनींग. मिनींग तेजो हो की तुवें क्रिस्ताक काडून उडयलें. अशें जाता भाव भयणांनो. देवाचे महिमे खातीर हांव तुमकां एक टेस्टिमनी दिता. देवाचे महिमे फर्स्ट टायम हांगर शेअर करता. थर्सडे दीस म्हाका देवान एक सपन दिलें.
थर्सडे दीस देवान म्हाका एक सपन दिलें आनी त्या सपनान ताणें म्हाका दाखयलें तुज्या लायफान आपूण कितें करपाचो आहा पळय तो. तें सपन ताणें म्हाका दाखयलें तुज्या लायफान आपूण कितें करपाचो आहा पळय तो. सपन दाखयलें, कंप्लीट तें सपनाचें मॅनिफेस्टेशन दाखयलें. संडे म्हटल्यार तें सपन म्हाजें कंप्लीट. 3 दिसांनी देवान म्हाजें कंप्लीट सपन कंप्लीट केलें इन 3 days. कित्याक तेणें दिल्लें सपन. आपूण कितें करतलो तो 3 दिसांनी भाव भयणांनो तेणें कंप्लीट करून दाखयलें. म्हाका आनी कांयच करचें पडोंक ना, देवान कंप्लीट केलें. हे देवाचे मोहिमेक लागून हांव फर्स्ट टायम हांगर सांगता. आजून पासून हांवें हें म्हाजें शेअर करूंक ना, पूण तुमकां सांगता की देवान म्हाका जें सपन दिल्लें 3 दिसांनी तें देवान कंप्लीट केलें. टोटल कंप्लीट 3 दिसांनी दिल्लें म्हाका, 3 दिसांनी ताणें कंप्लीट करून दाखयलें. कित्याक ताणें सांगलें म्हाजें उतर शिकय, म्हाजें जिवे उतर शिकय. आनी तूं जेन्ना जिवे उतर शिकयतलोय बाकीचें काम कितें करपाक जाय तें तुज्या लायफान आपूण करतलो. आनी 3 दिसांनी भाव भयणांनो कंप्लीट मॅनिफेस्टेशन जें म्हाका ताणें सपन दिल्लें तें कंप्लीट मॅनिफेस्टेशन 3 दिसांनी तेजें जालें. देवाक आर्गा, प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. म्हणटच भाव भयणांनो क्रिसमस आमी सेलेब्रेट करपाक जावं. कित्याक तो पळोवया. आतां आमी पयले हेच्या पयले क्रिसमस सेलेब्रेट जायनासलो. 600 AD पासून जेन्ना आफ्टर डेथ ऑफ क्रायस्ट क्रिसमस सेलेब्रेट जायनासलो. मागीर जालो तो 336 वर्सान एक बिशोपान चालू केलें तें. पूण तें पेगन वर्शीप चालू आसलें म्हणून ताणें तें चालू केलें. तेजो मागीर म्हूण तूं एप्रुवल मेळलो. तें सगळें सोडुया, क्रिसमस आमी सेलेब्रेट करुया. पूण कसो क्रिसमस सेलेब्रेट करपाक जाय? क्रिस सेंटर, देव आमचो सेंटराक आसपाक जाय. आनी देवाचें उतर भाव भयणांनो हें आमकां इम्पॉर्टंट. देवाच्या उतरान पळोवपाक क्रिस्ताक येवपाक कित्याक गरज आसली? हें देवाचें उतर तर आमच्या भितर ना, क्रिस्ताक कित्याक येवपाक आसली? नाजाल्यार आमी कितें करतले? वर्साच्या वर्सा क्रिसमस सेलेब्रेट करतले पूण आमकां सोजमाचें ना काय. म्हणटकूच क्रिस फाटीं उरतलो आनी चालूच उरतलें. ट्रेडिशनां चालूच उरतलीं. आनी ट्रेडिशनां घेवन भाव भयणांनो देवाचें उतर फुडें वयचें ना. कितें जाता? हें म्हाका देवान रेवलेशन दिलां. हें देवाचें उतर आनी हें तेल हे आमचे मॅन मेड ट्रेडिशन्स. आमी कितें करता पळय तें. आनी ह्या देवाच्या उतरान तुमकां हांव दाखोवन दितलो देव खंय म्हणटा पळय तें. आनी हें तूं कितकें आलोय, हें कितकें आलोय, कितें जातलें तें पळोवया. मातशें वक्तान दाखयता तुमकां कितें जाता पळय तें. कितें जालें? देवाचें उतर कितें जालें? सकयल गेलें. आनी मनशान केल्ली ट्रेडिशनां खंय गेलीं? वयर गेलीं. देवाचें उतर कितें जालें? नाफळ जाता. नाफळ जाता. कित्याक? ट्रेडिशनांक वयर घालताय तूं आनी देवाचें उतर नाफळ करता. देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा जॉन 8:32. घे मला. आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. AMP घाल ब्रदर. जेजू म्हणटा ही उतरां. सो जीसस वॉज सेईंग टू द Jews who had believed in him, if you abide in my word continually, obey my teaching and live accordance with them, then you are truly my disciple. जेन्ना तूं म्हाज्या उतरान जे पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरला
कित्याक हें पवित्र पुस्तक बरोवन दवरलां तें देवाचें उतर. देवाच्या उतरान जेन्ना तूं जियेत येयलें आनी कशें सदांच आयज न्हू सदांच देवाच्या उतरान तूं जेन्ना जियेत येयलें, सदांच जेन्ना तूं देवाच्या उतरान जियेत येयलें तेन्ना कितें जाता, तूं देवाचो शीस. आतां ही जेजू म्हणटा, ही म्हाजी उतरां न्हू, ही जेजूची उतरां. तो म्हणटा तूं म्हाजो शीश जेन्ना तूं म्हाज्या उतरान जियेतलो. इफ यू अबायड इन माय वर्ड, म्हाज्या उतरान जियेतलो नाल्यार म्हाज्या उतरान जियेतलो नाल्यार तूं म्हाजो शीस. म्हणटच कोणाच्या उतरान आमी जियोपाक जाय? देवाच्या उतरान. भाव भयणानो, हो कोणाचो? हो देवाचो बूक. आपणेन बरोवन दवरला. आपणें बरोवन दवरला आनी हेका फॉलो कर म्हणटा. आपणें उतर बरोवन दवरला पळय तें फॉलो कर. आनी देवाची उतरां भाव भयणानो, ही म्हाजी उतरां न्हू, ही देवाची उतरां. देव सांगता आमकां, तूं तर म्हाज्या उतरान रिगोन रावतलोय नाजाल्यार तूं म्हाजें भुरगें आनी तूं यू आर माय डिसायपल. आपणाचें काम तूं करतलो. पुत्तून आमी पळयतात मार्क 16:18 गो एंड मार्क 16:15 गो एंड प्रोक्लेम द गॉस्पल म्हणटा तो. कितें म्हणटा? वच आनी आपणाची शुभ खबर सांग. म्हणटकच भाव भयणानो, आमी स्क्रिप्चरान या हो आमकां कित्याक गरज आसली क्रिसमस सेलेब्रेट करपाची. म्हणटकच देवाच्या उतरान वचोन पळोवया. कित्याक जायते टायम भाव भयणानो आमकां नॉलेज मातशी उणी आहा आनी नॉलेज उणी आसल्या उपरांत कितें जाता, मातसो प्रॉब्लम जाता. म्हणटकच वील गो टू जेनेसीस 3:15. आनी हांगर भाव भयणानो देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळय. सिस्टर कोंकणीन वाच. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मोदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंतीक चापतलोय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. एंड आय वील पुट एनिमिटी ओपन हॉस्टिलिटी बिटवीन यू एंड द वुमन. कितें आहा हांगर नांव? हें नोट करा नांव. हांगर कितें आहा? वुमन. जेजू एवरी टायम मदर मॅरीक आपणाच्या आवयक कितें म्हणटा? कित्याक लागून म्हणटा? कित्याक लागून म्हणटा वुमन? हांगर बरयलेलें आहा. वुमन कित्याक लागून म्हणटा हांगर बरयलेलें आहा. नाजाल्यार तो आपणाचो मानामेत मोडटा, आवयक रिस्पेक्ट करिना जाल्यार. पूण तो आवयक रिस्पेक्ट करिना न्हू हें उतर तो घडून हाडटा. कित्याक ह्या उतरान कितें म्हटलां? दुस्मान काय कोणा वांगडा आसतली? हे बायले कडल्यान जो भुरगो जल्मतलो तेज्या वांगडा सैतानाची दुस्मानकाय. सारकें बरयलेलें हांगर वुमन बरयलेल्या. अजून पासून इवेक नांव पडोंक ना. इवेक अजून पासून नांव पडोंक ना. म्हणटकच एवरी टायम जेन्ना जेजू आपणाच्या आवयक वुमन म्हणटा जावं बायल म्हणटा तेन्ना वस्तरी म्हणटा. वस्तरी म्हणटा ते ह्या उतराक लागून. ह्या उतराक लागून तो एवरी टायम तिका वस्तरी म्हणटा. कित्याक हें उतर हांगर आहा पळय तें पास घडोवपाक जाय. And between your seed, offspring, and her seed, he shall bruise your head, and you shall only bruise his heel. म्हणटच भाव भयणानो आमी पळयता हांगर जेजू कित्याक लागून आपणाच्या आवयक वस्तरी म्हणटा. नाजाल्यार आमकां कितें दिसता? पळोवपाक कितें दिसता? जेजू आपणाच्या आवयक रेस्पेद दिना. दिसता न्हू, पळोवपाक दिसता न्हू जेजू आपणाच्या आवयक रेस्पेद दिना म्हणून. दिसना पळोवपाक? हांव वस्तरे म्हणटा.
तूं तूं आमी आमचे मांयक म्हणटा वस्तोरे, आमी आमचे मांयक मांय म्हणटा न्हू, ते वस्तोरे कित्याक म्हणटा? हें उतर घडोवन दिवपाक. कित्याक आजून पासून आंगोर नांव पडोंक ना. नांव केन्ना पडटा पळोवया. 20चेर 20 पळय. 20चेर तो नांव घालता. द मॅन नेम्ड हीज वायफ ईव लायफ स्प्रींग, लायफ गिवर, बिकॉज शी वॉज द मदर ऑफ ऑल द लिवींग. केन्ना पडलें? मागीर पडलें नांव इवेक. तेच्या पयलीं इवेक नांव नासलें. म्हणून एवरी टायम जेन्ना जेजू आपणाच्या आवयक उलो मारता तेन्ना वस्तोरे म्हणटा. पूण आतां म्हाजे हिसपान ऑलरेडी मारयेक थंयसर आमी पळयता. ही मारी ऑलरेडी थंयसर चोजन आसली आनी देवाच्या उतरान आमी पळयतले हांव कशी चोजन आसली पळय ती. कित्याक त्या टायमार जाकेरेसाक भुरगें जाता. जाकेरेस पाद्री घराण आसलो आसता. एलिझाबेथीक ते चेडो जाता, ताका जॉन द बॅप्टिस्ट म्हणटात. मागीर ही फामील तयार जाली. सकयल मारी तयार आहा. मारयेक आंच बोडवो येता आनी सांगता. आंच बोडवो येवप म्हणजे कितें? आंच बोडवो कोणाच्यो मॅसेजी घेवन येता? देवाची मॅसेज घेवन येता. आंच बोडवो देवा कडल्यान येवप. उतर आंच बोडव्याचें न्हू, उतर देवाचें. आंच बोडवो घेवन येवप. म्हणटकच हो आंच बोडवो हे उतर घेवन येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आतां कळ्ळें तुमकां भावा भयणांनो वस्तोरे कित्याक म्हणटा पळय तो. हो पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. सारको चड इम्पॉर्टंट हो पॉयंट की एवरी टायम वस्तोरे आपणाच्या आवयक कित्याक म्हणटा पळय तो. नाजाल्यार कितें दिसता पळोवपाक की तेणेन आपणाचो मानामेत मोडलो. आनी मानामेत मोडलो नाल्यार तेणेन भाव भयणांनो तेणेन ऑलरेडी पाप केलें. म्हणटकच जेजून पातक करूंक ना, आमची पातकां येयली. तेणें पातक करूंक ना. म्हणटकच भाव भयणांनो हो आमचो नियाळ आसपाक जाय ह्या स्क्रिप्चराचेर. जेनेसीस 3:15 आमचो सदांच नियाळ आसपाक जाय. कित्याक ह्या स्क्रिप्चरांसान ते स्टार्ट जाता. जेजूक धाडपाचो पयले टायम ह्या स्क्रिप्चरान आमकां कळयता. जेनेसीस 3:15 जेजू येतलो. आमकां सरवंडाराची गरज आहा म्हणून हो स्क्रिप्चर आमकां भाव भयणांनो सांगता. आनी ह्या स्क्रिप्चराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. कित्याक लागून जेजू ह्या संवसारान येयलो? नाजाल्यार आमकां आमच्या पातकांतली निवारपाक. आमच्या भितर जो पातकी सैम आसलो तो काडपाक जेजू आमच्या मदें येयलो. आनी हे आमचे मेन भाव भयणांनो क्रिसमस म्हणजे आमचो पातकाचो सैम काडपाक आनी आपणाचो सैम आमच्या भितर घालपाक जेजू ह्या संवसारान येयलो. आनी हेजेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. क्रिसमस म्हणजे क्रिस्ताचें मीस. मास ऑफ क्रायस्ट. ताका लागून ताका क्रायस्ट मास म्हणटात. पूण आमकां भाव भयणांनो तितकी आमी बारीकसाणेन तेजेर आमी खोलायेन हे पळयनात सगलें. आतां दुसरो आमी पळोवया देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें. दुसरो स्क्रिप्चर घेता हिब्रूज 2:14. ह्या वस्तूंचो भावार्थ्यांक उगडास कोर आनी सोमयाच्या नांवान तांकां अशी शिटकाय. उतरां विशीं ताणें विवाद करचे न्हय. आयकतल्यांचो नाश करचे भायर ते आनी कित्याकूच उपकारनात. प्रेज गॉड. हालेलुया. सगळ्या भुरग्यांक एकाच रक्ता मासान न्हू एटोस. या NKJV घाल ब्रदर. Inasmuch then as the children have partaken of the flesh and blood,
he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. म्हणटच भाव भयणांनो, तेणेन कसलें रूप घेवचें पडलें? मनशाचें. मनशाचें रूप कित्याक घेवचें पडलें? देवाक मनशाचें रूप कित्याक घेवचें पडलें? आदामा भाशेन कित्याक जावंक ना? आदामाक देवान उलोवन रचलेलो न्हू. आदामाक रचला पळय तेन्ना देवान कितें म्हटलें? आमच्या भाशेन ताका रचुया. जेजूक उलोवन कित्याक रचूंक ना? जेजूक उलोवन कित्याक रचूंक ना? जेजूक उलोवन रचूं येतालो न्हू. सर्गेचो बापूय तो उलोवन रचूं येतालो. जेजूक पदवी ना सर्गेच्या बापायक ताका डायरेक्ट रचपाक. कित्याक लागोन ताका मनीस जावन येवचो पडलो? जेनेसीस 1:28 कितें सांगता आमकां? देवान आमकां पदवी दिल्या. ह्या धर्तेचेर देवान आमकां पदवी दिल्या वाडपाक आनी चडपाक. आतां देव आपणें सिस्टम घातल्या ती मोडटलो. आपणें सिस्टम जी घातल्या ती मोडटलो. जेन्ना तेणेन आमकां दिल्या पदवी ह्या संवसारान वाडपाक आनी चडपाक, ना जाल्यार ह्या संवसारा मासा उदेशीत ताका ह्या संवसारान येवचो पडटलो. म्हणटच ताका एक कूड जाय ह्या संवसारान येवपाक. सारकें न्हू? नाजाल्यार कसो येतलो? कित्याक तेणेन सांगलें न्हू, ह्या धर्तेर आपूण तुका अधिकार दिता. ह्या धर्तेर आपूण तुका अधिकार दिता. आनी ह्या धर्तेर अधिकार तेणेन दिल्या उपरांत आतां ताका कितें करचें पडलें? तो अधिकार तो आमच्या कडल्यान काडिना. म्हणटच तो कितें करता? मांसान आनी रोगतान आमच्या पातका खातीर येता आनी चूज कोणाक करता? चूज मारयेक करता. आनी भाव भयणांनो, आमी तो देवाच्या उतराचेर बारीक नियाळ तर केलो, नाजाल्यार अशें दिसून येता की ऑलरेडी मारी थंयसर ऑलरेडी डिसायडेड. जेनेसीस 3:15 ऑलरेडी मारी डिसायडेड. कित्याक लागोन? हांवें सांगलें, हांगर एलिझाबेथ तयार आहा, जाकेरेस तयार आहा, हांगर मारी तयार आहा. आनी तो टायम जाला पळय तेन्ना जेजू येता. फुलनेस ऑफ टायम म्हणटा हांगर देवाचें उतर. गॅलेशियन 4 4 and 5 काड ब्रदर. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law. When the fullness of time had come. म्हणजे टायम जेन्ना येयल्लो, जेन्ना देवाक खबर आहलें हो टायम जावन आसा धाडपाचो. ह्यो आपणाच्यो ज्यो मेन प्लेयर आहा ते तयार जाल्या. जॉन द बॅप्टिस्टाक आपणें ऑलरेडी तयार केला. हांगर एलिझाबेथ तयार आहा, हांगर जाकेरेस तयार आहा, हांगर मारी तयार आहा. सारकें? कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, बट वेन द फुलनेस ऑफ टायम हेड कम, गॉड सेंट फोर्थ हिज सन, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. कित्याक लागोन? आमकां आपणाशीन एकठांय करपाक. धुवो आनी पुतो म्हणून आमकां एकठांय करपाक. धुवो आनी पुतो म्हणून आमकां एकठांय करपाक जेजूक धाडलो. आनी जेजू हें नांव भाव भयणांनो दोनूच जाग्यांचेर बरयलेलें आसा. 2 जाग्यांचेर. आनी दोगांच मनशांक हें नांव दिल्लें आसा. सांगूंक शकतात कोणाक दिल्लें दोगां मनशांक हें नांव?
दोगांच मनशांक हें नांव जेजू हें नांव दिलां. आनीक कोणाक जेजू हें नांव आदल्या कोरारान खंयच बरयलेलें ना. सोरवंडार म्हणून बरयलेलें आहा, मेसाय म्हणून बरयलेलें आहा, पूण जेजू हें नांव कोणाकूच दिवंक ना. सांगूंक शकता कोणाक दिलें जेजू हें नांव? जेजू हें नांव कोणाक दिलें? कितकीं वर्सां जालीं आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करता? खूब वर्सां जालीं न्हू क्रिसमस सेलेब्रेट करता, पूण आमकां खबर ना. म्हणटकूच देवाच्या उतरान पळोवया हें जेजू हें नांव पयले टायम कोणाक मेळलें पळय तें. कित्याक देवान धाडलेली मेसेज म्हणजे सारकी प्रॉपर मेसेज. कित्याक सर्गीच्या बापायन ती मेसेज धाडल्या, जेजून ती मेसेज धाडल्या, आनी आमचो पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसता पळय तो आमकां हें देवाचें उतर शिकयता. म्हणटच भाव भयणांनो, आमी तर क्रिसमस सेलेब्रेट करता, पूण आमकां तर खबर ना आमची ही क्रिसमसाची हिस्ट्री. खंयचो सांगलेलो स्क्रिप्चर? लूक 1 Luke 1:30, 1:33 was. Luke 1:33 was. तो व्हड जातलो आनी भोव वाडटो देवाक ताका आपलो पूत म्हणटलो, आनी ताच्या बापायक दाविदाचें शिंवासन सवरेस्पोर देव ताका दितलो, आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो, आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. कितें म्हणटा देवाचें उतर भाव भयणांनो? Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus." First time. कोणाक नांव येयलें? मारयेक. आनी बायबलान तुका हें नांव कोणाकूच मेळोंक ना. मारयेक फर्स्ट टायम नांव मेळोलें हो जेजू, आनी हो वर्त्या देवाचो पूत. हांगर म्हणटा, "He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. For the kingdom there will be no end." पहिले कोणाक मेळोलें? मारयेक. फर्स्ट टायम मारयेक पयले जेजू हें नांव मारयेक मेळोलें, आनी कोणाकूच मेळोंक ना भाव भयणान. मारयेक डिस्क्लोज जाला हें. हो भाग मारयेक मेळोलो, आनी दुसरो हो मेळोलो पळय तो आमच्या जोझफाक, तेज्या ह्या संवसाराच्या पायक. वाच सिस्टर. लूक
हितून पळय मॅथ्यू 1:20-21 मॅथ्यू अशें करून ताणें ताराव घेतलो तेन्ना आवचितूच ताका स्वप्नांत सौरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभोवला. प्रेज गॉड. 21 घाल ब्रदर. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. And she will bring forth a son, and you shall call his name. दुसरो जुजेक आनी मारये शिवाय आनीक जेजू हें नांव कोणाक पयलें मेळोंक नासलें. हें नांव पयले टायम जुजेक आनी मारयेक मेळ्ळां. हो नियाळ धरूंक जाय की हे देवान उतर धाडलें आनी हांगर क्लियर कट म्हणटा तो तुमकां तुमच्या पातकांतलो सोडयतलो. कामूय सांगलें तेजें कित्याक येता पळय तो. आनी जेजू हें नांव भाव भयणांनो आख्या आदल्या कोरारान पळयशात नाल्यार तुमकां मेळचें ना. ह्या नव्या कोरारान दोगा मनशांक मेळलें. ते जाण आसा एक मदर मॅरी जेजूची आवय आनी दुसरो ह्या संवसारांतलो जेजूचो बापूय जुजे. दोगांकूच हें देवाचें उतर जेजू म्हणून मेळलां. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. म्हणटकूच भाव भयणांनो आमचो नियाळ आसपाक जाय. हे जेजू हें उतर कोणाक मेळलें आनी देवान कोणाक हें उतर दिलें आमकां तर ही खबर ना. आनी आमचो फोकस तर दुसऱ्याच जाग्यांचेर आहा. नाजाल्यार आमचो सोरवंडार कित्याक लागून येयला ती मॅसेज आमी विसरतलो. आनी हें देवान धाडलेलें उतर भाव भयणांनो हे आज बोडवो घेवन येता. हें उतर हो आज बोडवो हें उतर घेवन येता. आनी हेजेर आमचो फोकस आसपाक जाय. भाव भयणांनो हें बरोवन दवरलेलें तें कशें घडोवन येयलें. कित्याक सोरवंडार येतलो म्हणून खबर आहा पूण जेजू हें नांव कोणाक खबर ना. जेजू हें नांव आज बोडवो येता आनी मारयेक दिता आनी जुजेक दिता फर्स्ट टायम. आनी दोगां शिवाय तेंकां आनी कोणाक हें नांव मेळोंक ना. भाव भयणांनो ही तेंचे देवाची येवजण. ही देवाची येवजण. ही देवान ही येवजण केल्या. हाका म्हणटात क्रिसमस. क्रिस्तान जे मीस केल्लें पळय तें आमी सेलेब्रेट करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. म्हणटच भाव भयणांनो देवाचें उतर आमकां शिकयता त्या प्रमाणे आमी जियोवपाक जाय. हें पवित्र पुस्तक जावन आसा देवान बरयलेलें आनी देव सांगता म्हाजे शिकवणे प्रमाणे तूं चल. देव आमकां कितें सांगता म्हाज्या शिकवणे प्रमाणे तूं चल. आमी सगळीं जाणां म्हणटा न्हू आमी जेजूचो मोग करता. सगळीं म्हणटा आमी जेजूचो मोग करता. सगळीं जाणां 100%.
सगळीं जाणां तुमी जेजूचो मोग करता नाजाल्यार पळोवया जेजू कितें म्हणटा तो पळोवया. मोग करता म्हणटा नाल्यार पळय मोग दोन भाशेनी आसता. एक तूं म्हाजी पाट कांदोर हांव तुजी पाट कांदोरतलो. आनी दुसरो मोग आसता तो देवाचो मोग. तूं कितें केलें ना केलें तो तुजो मोग करतातूच. अनकंडिशनल आगापे लव म्हणटा आमी. तूं कितें केलें ना केलें तो तुजो मोग करतातूच. पूण आमी आतां कितें करुया आमी पळोवया जेजू कितें म्हणटा पळय तो म्हाजो मोग करता म्हणटा न्हू तुमी सगळीं म्हणटा आमी जेजूचो मोग करता. आमी म्हणटा तोंडान म्हणटा नाल्यार पळोवया देव कितें म्हणटा तो पळोवया. जॉन 14:23. जेजून ताका पोर्तिपाल केलो. 14:23. म्हजो मोग करता ती म्हजें उतर सांबाळटली आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो आनी ताचे सवें तिकाण करतल्यो. कितें म्हणटा Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and he will come to him and make our home with him. कितें म्हणटा म्हाजो तर तुमी म्हणटा मोग करता. तुमी तर म्हणटा म्हाजो मोग करता नाल्यार ह्या उतराचो तुमी मोग करतले. हें हांवें बरोवन दवरलेलें आहा. ही जेजूची उतरां. ही जेजून बरोवन दवरलेली उतरां. तूं तर म्हणटाय तूं म्हाजो मोग करताय नाजाल्यार तूं म्हाजे आज्ञा मानतलोय. हांवें जें बरोवन दवरलां पळय तें मानतलोय. इफ एनीवन लव्स मी ही वील कीप माय वर्ड. म्हाजें उतर दवरतलो. हें उतर दवरतलें म्हणटा. हें जिवें उतर तूं तुज्या लायफान लागू करतलो. आपणेन बरोवन दवरलां पळय तें. आनी भाव भयणांनो हें आमी करपाक जाय. बेश्टेच तर हांवें म्हटलें हांव जेजूचो मोग करता जेजूचो मोग करता पूण तेजी तर आज्ञा हांवें धरूंक ना नाल्यार हांवें तोंडाचो स्वास बेश्टो वाफ भायर घातला. देव तुका म्हणटा तुका कांय मेळचें ना. कित्याक तूं तर म्हणटाय जेजूचो मोग करता. कित्याक आमी सगळींच म्हणटा आमी जेजूचो मोग करता. हांगर कोणूच आसचो ना जो म्हणटलो की आपूण जेजूचो मोग करिना. पूण तूं जेजू म्हणटा तूं तर खरेंच म्हाजो मोग करताय नाल्यार म्हाजी आज्ञा धरतलोय. आपणेन उतर बरयला पळय त्या उतरा प्रमाणे जियेतलोय. म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेतलोय. हांवें शिकयला पळय ती शिकोवन तूं शिकतलोय. कित्याक हांव जें उतर घेवन येयलां तें बापाय कडल्यान घेवन येयलां. जेन्ना तूं देवाचें उतर धरतलोय देवान शिकयल्या ती आज्ञा तुज्या लायफान घालतलोय तेन्ना तुका व्हडली प्रॉमीस दिता आनी म्हाजो बापूय तुजो मोग करतलो. कितें म्हणटा म्हाजो बापूय तुजो मोग करतलो. कित्याक बापाय कडल्यान तो उतर घेवन येयला. हें उतर जेन्ना तो घेवन येयला बापाय कडल्यान घेवन येयला. कशें कळटा जॉन 3:16 सांगता न्हू की गॉड सो लव द वर्ल्ड that he gave his only begotten son that whosoever shall believe in him shall not perish but have eternal life. कितें म्हणटा गॉड गेव हिज सन. म्हणजे कितें केलें देवान आपणाचें उतर दिलें आनी आपणाच्या पुताक धाडलो. हें उतर घेवन वच तूं आनी म्हाज्या लोकांक सुटका दी. आनी जो कोण तुजेर सत मानता कोणाचेर ज्या बापायन धाडला पळय त्या ज्या पुताचेर जो कोण सत मानता तो म्हणटा आपूण येतलो आनी तुज्या भितर बिराड करतलो. सर्ग तुज्या भितर. हे देवाचें उतर जेजू सांगता भाव भयणांनो. जेजू सांगता तूं तर म्हाजो खरो मोग करताय नाजाल्यार तूं म्हाजी आज्ञा पाळटलोय म्हाजें उतर पाळटलोय. आनी हे देवान बरोवन दवरलेलें उतर भाव भयणान तो म्हणटा म्हाजी जी हांव सर्गीच्या बापाय कडल्यान जें उतर घेवन येयल्लो तेका तर तूं वय म्हणटाय नाल्यार म्हाजो सर्गीचो बापूय येतलो तुज्या भितर येवन बिराड करतलो. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुज्या भितर. ही देवाची प्रॉमीस.
आतां तूं म्हणटलें कसो आसूंक शकता बाप पूत पवित्र आत्मा म्हाज्या भितर? तुज्या भितर पवित्र आत्मा आहा तुमच्या भितर पवित्र आत्मा? बाप येवंक शकना? पवित्र आत्मा तर आमच्या सगळ्या भितर आहा, नाल्यार बापूय आमच्या भितर येवंक शकना, जेजू आमच्या भितर येवंक शकना. जेजू ऑलरेडी येयला. बापूय येतलो, पुतूय येतलो, पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवन बिराड करतलो. हें देवाचें उतार सांगता. म्हणटकूच आत्मो स्वर्गारूय आसूंक शकता आनी हांगरूय आसूंक शकता. जसो पवित्र आत्मो आमच्या भितरूय आसा आनी पवित्र आत्मा सगळ्याक आसा. म्हणटकूच देव हांगर आमकां व्हेरी सिंपल लँग्वेजीन सांगता, बाब भयणानो, बेश्टे तोंडाचे उलोवन फायदो ना. तूं तर खऱ्यांनीच म्हाजो मोग करता. हांवें शिकयला पळय ती शिकोवण तूं वयर घालतलो. हांवें शिकयल्या ती शिकोवण तूं घेतलोय. आनी जेन्ना तूं हांवें शिकयल्या ती शिकोवण घेतलोय आनी तुज्या लायफान तूं लागू करतलोय, तेन्ना म्हाजो बापूय येतलो, तुजो मोग करतलो आनी आमी येवन तुमच्या भितर बिराड करतले. ही जेजूची उतरां भाव भयणां. ही म्हाजी उतरां न्हू, ही जेजूची उतरां. आमी जायते टायम म्हणटा आमी जेजूचो मोग करता, पूण आमचो नियाळ हांगर आहा काय तोंडीत आमी म्हणटा भाव भयणां. तोंडीत म्हणून फायदो ना. ह्या देवाच्या उतराक आमी मान दिवपाक जाय, कित्याक ही जेजून म्हटलेली उतरां. आनी जेजून म्हटलेल्या उतरांचेर आनी कोणाचो स्टॅम्पाची गरज आहा? जेजून तर एक उतर उलयलें, नाजाल्यार ताका आनी कोणाची एप्रुवल गरज आहा? ना न्हू. देव तो आमचो सोमी धोनी आनी सरवंडार आमच्या खातीर खुरसार गेला आनी कोणाची एप्रुवलाची गरज ना, कित्याक जेजून उलयलें. जेजून उलयलेल्या त्या उतराचेर आनी कोणाची एप्रुवलाची गरज ना भाव भयणानो. तुज्या लायफान कितें उणें आहा तें तुका अशेंच मेवतलें ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करशी. कांयच उणें पडचें ना केन्नाच लायफान. इतको आमचो देव मोग करता आनी इतको मोग केला म्हणून तो खुरसार गेलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. म्हणटोच भाव भयणानो, पयले दोगा जाणांक मॅसेजी येयल्यो आनी दोगूय जेजू हें नांव फकत मारयेक आनी झुजेक मेवलें, आनीक कोणाक मेवोंक ना. तिसरे टायम पळोवया भाव भयणानो, हे आंच बोडव्यांक हें उतर मेवता. लूक 2:11 आनी 14 घे, नाजाल्यार 8 आनी 10 घेतलें जाता. लूक सिस्टर कोंकणीन वाच. 11 या हांगल्यान स्टार्ट कर. 8:10 स्टार्ट कर. त्या खेड्या गांवांत रात पारो करून गवळी आपले हिंड राखताले. सौरेस्पराचो एक दूत तांचे सोरशी उबो जालो आनी सौरेस्पराचें तेज तांचे भोवती परजळ्ळें आनी ते भियोन थरथरले. देवदूतान तांकां म्हणलें, भियो नाकात, पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयलां आनी होच संतोश सगळे पोरचेक भोगतलो. तर आयज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोनवंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. भाव भयणानो, हांगर पुतून आंच बोडवो मॅसेज घेवन येता. कोणाक? जे आमचे शेतान गोवडी आसतात, आपणाच्या गोरवांक मेंढरांक घेवन चोरोंक वयता पळय, तेन्ना थंयसर ते उबे आसतात रातचे, तेंचो पारो कोत्ता, तेन्ना आंच बोडवो मॅसेज घेवन येता. आनी हो आंच बोडवो तांकां दिश्टी पडटा आनी हो आंच बोडवो तांकां सांगता की तुमकां एक सोरवंडार जल्मला. आनी हो सोरवंडार जावन आसा क्रिस्त, जेजू ना. जेजू हें उतर आहा नाल्यार पळय 2:11-14 वच ब्रदर.
Savior who is Christ the Lord. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes lying in a manger. And suddenly there was with the angels a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. आंच बोडवो येवन तांकां सांगता, पूण हांगर तुमी नोट करा, क्रिस्त म्हणटा. जेजू हें नांव फकत दोगा मनशांक मेवलें, तें जावन आसा मारयेक आनी जुजेक. हें देवाचें उतर सांगता. म्हणटकूच सोरवंडार आमकां क्लियर कट मेसेज दोगा मनशांक दिता. जेजू हें नांव पयलें पुतून सांगता, आदल्या कोरारार खंयच बरयलेलें नासलें. नव्या कोरारान फर्स्ट टायम आमकां मारयेक आनी जुजेक हें नांव दिता. म्हणटकूच तांकां देवान विचलिलीन आनी ताका लागून भाव भयणांनो, जेन्ना आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करता नाजाल्यार आमचो ह्या देवाच्या उतराचेर फोकस आसपाक जाय. आंच बुडवो ती मॅसेज घेवन येता आनी भाव भयणांनो, लोकांची थंयसर आनीक आंच बोडव्यो येतात मोहिमा म्हणपाक. आनीक आंच बोडव्यो येतात थंयसर. हांगर देवाचें उतर म्हणटा, मल्टिट्यूड ऑफ द हेवनली होस्ट प्रेजिंग गॉड सेईंग, ग्लोरी टू गॉड इन द हायेस्ट, अँड ऑन अर्थ पीस, गुडविल टुवर्ड्स मॅन. मोहिमा दितात. आनीक आंच बोडव्यो येतात तांकां मोहिमा दिवपाक जेजू जल्मला. आनी कसो आसतलो तें सांगतात ताका, थंयसर कसो आसतलो. आतां आमकां जायते टायम दिसतले जेजू गरीब आसलो म्हणून. जेजू हितून जल्मला गोरवांच्या गोट्यान, म्हणटो जेजू गरीब आसलो म्हणून आमी चिंतले. जुजय तर गरीब आसलो नाल्यार टॅक्स फारीक करूंक कित्याक गेल्लो? जुजय तर गरीब आसलो नाल्यार टॅक्स फारीक करपाक कित्याक गेल्लो? टॅक्स फारीक करूंक गेला पळय तेन्ना तिचे डिलिव्हरी जाता. गरीब नासलो भाव भयणांनो. जेजू गरीब नासलो, पूण खालतीकाय जेजूची की तो मनीस जावन आमच्या खातीर येयलो. जेजू गरीब नासलो, पूण कित्याक? जुजे तर आपणाचे टॅक्स फारीक करूंक वयता म्हणजे तुजे कडेन आसले पयशे. टॅक्स फारीक कोण करूंक वयता? टॅक्स म्हणल्यार आमकां टेन्शन येता, आरे बाबा टॅक्स फारीक करपाक जाय आतां. पूण हो आपूण गेल्लो थंयसर टॅक्स फारीक करपाक. कित्याक एनरोल करूंक जाय आसलें न्हू नांव, तेजें नांव एनरोल करूंक जाय आसलें. म्हणटकूच टॅक्स फारीक करपाक जुजे थंयसर वयता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. पयली मॅसेज भाव भयणांनो, पयली मॅसेज जेन्ना देव ह्या संवसारान येता, फर्स्ट मॅसेज जेजूची पयली मॅसेज जेन्ना आपूण उलोवपाक स्टार्ट करता, पयली मॅसेज जेजूची मॅथ्यू 4:17. कितें म्हणटा भाव भयणांनो? तेन्ना तावन जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक सोर्गींचें राज येवचें जालें. भाव भयणांनो, हांगर जेजू पयली मॅसेज सांगता, जिवीत बदलात. म्हणजे जे पळय तुमचे आदले आसले, आदी तुमी पातकाचो सैम घेवन चलताल्यात, आतां जिवीत बदलात. तुमच्या भितर तुमचो सोरवंडार येयला. रिपेंटन्स म्हणजे चेंजींग माय थिंकींग, माय एक्शन, माय मायंड टुवर्ड्स गॉड, अग्रींग विथ हिम अँड टर्निंग टू गॉड. म्हाजें मन बदलप हांवें म्हाजें एक्शनां चेंज करप, म्हाजें उलोवप चेंज जाता. कित्याक जेन्ना हांव जेजून येता तेन्ना हांव एक नवी रचना जाता. आदलें उरोंक ना, आदलें तें गेलें, सगळें नवें जालें. म्हणटच पयली मॅसेज भाव भयणांनो जो देव आमकां घेवन येता, मन बदलात, स्वर्गीचें राज लागीं येयला. ही पयली देवाची मॅसेज आपणाची मिनिस्ट्री स्टार्ट करतना.
प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जिजस. भाव भयणानो, आमकां खबर आहा पातकाचें फारीकपण कितें आसलें? पातकाचें फारीकपण मरण. पूण जेजू कित्याक येयलो? जिवीत दिवपाक. रोमकार 6:23. तुमी पातकाच्या गुलामाक आसल्यात तेन्ना देवाक मानता तसल्या जिविता सोरी तुमी आपले सोदचे आसल्यात. रोमकार 6:23. रोमन 6:23. रोमन 6 23. 23. पातक दिता तो मुसारो मरण, देव दिता तें फुक्याचें देणें, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सासणीक जिवीत. भाव भयणानो, पातका उद्देशी कितें येयलें आमकां? मरण. पातका उद्देशी मरण. कित्याक? पातक कितें हाडटा? मरण हाडटा. पूण आमकां मागीर फुकट देणें एक मेवलें. फुकट देणें आमकां मेवलें जेन्ना जेजू क्रिस्त येयलो. हांगा देवाच्या उतर म्हणटा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता एकवटान सासणीक जिवीत. फुकट देणें. बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लायफ इन क्रायस्ट जिजस आर लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान आमकां कितें मेवता? सासणीक जिवीत. म्हणटो सासणीक जिवीत कोणान आहा? सासणीक जिवीत तो तुका मेवपाक जाय नाल्यार कोणान मेवतलें? कोण दितलो तुका सासणीक जिवीत? जेजू एकलो. सासणीक जिवीत तुका जेजू एकलोच दिवंक शकता, आनी कोण सासणीक जिवीत दिवंक शकना. एकलोच कित्याक तो दिवंक शकता? रगत कोणेन गोयलें? रगत गोयला तोच सासणीक जिवीत दिवंक शकता न्हू. दुसरो दिवंक शकतलो? जो कोण रगत गोयता तो सासणीक जिवीत दिव. म्हाजो जागो घेतलो. हांव वचपाक आहलो थंयसर, म्हाजो जागो तेणेन घेतलो, तूं वच म्हणून तुका माफ. हांव घेता तुजो जागो. म्हणटकच म्हाजो जागो तेणेन घेतला म्हणटकच सासणीक जिवीत दिवपाचें कोणाक आहा? जेजू. आनीक दुसरो कोण सासणीक जिवीत दिवंक शकना. हें देवाचें उतर सांगता भाव भयणान. म्हणटकच फुकट देणें आमकां सासणीक जिवीत जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताचेर त्या खुर्सार केला पळय तेजेर सोत मानता. हो सान आसा भाव भयणानो क्रिसमस. हो क्रिसमस जो जेजू त्या खुर्सार गेलो. जो मेरेन जेजू खुर्सार वचना भाव भयणानो क्रिसमस तुजो कंप्लीट जावचो ना. क्रिसमस कंप्लीट जायना जो मेरेन जेजू खुर्सार वचना. ज्या दिसा जेजू खुर्सार गेलो त्या दिसा क्रिसमस कंप्लीट. नाजाल्यार क्रिसमस कसो कंप्लीट जाता सांगा म्हाका? सोरवंडार खुर्सार गेल्या बगर क्रिसमस कंप्लीट जावंक शकता? जावंक शकता? सोरवंडार खुर्सार वचपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जिजस. म्हणटकच भाव भयणानो आमचो नियाळ आमी देवाच्या उतरार धरपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां आमी घेवया जेम्स 2:19 आनी 20. देव एकूच म्हूण तूं सोत मानताय मो बरें करताय. देवचारूच तशेंच सोत मानता आनी भिरांतीन कडकडटा. 20 वर्स सिस्टर. आरे देड शाण्या कोरण्या विणे बावाट मेळो जाता म्हूण तुका
दाखोवंक भाव भयणांनो, आमी सोत मानता. आमी सोत मानता न्हू. कोणाचेर सोत मानता? देवाचेर. देवाचेर आमी सोत मानता. यू बिलीव दॅट देर इज वन गॉड. आमी सोत मानता एक देव, बाप, पूत, पवित्र आत्मा, एक देव सोत मानता आमी. पूण हांगा देवाचे उतर म्हणटा देवसारूय सोत मानता. देवसारूय सोत मानता, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आहा म्हणून. देवसारूय सोत मानता, बाप, पूत, पवित्र आत्मा आहा म्हणून. पूण देव हांगर सांगता, पूण तुका खबर ना काय म्हणटा. भावार्थ ना, नाजाल्यार देवाच्या राज्यांतले तुका कांय मेळोंक शकना. भावार्थ देवान कितें केलां तें आपणावपाचें हथियार. देवान कितें केलां तर भावार्थान तूं आपणावंक शकता. भावार्थ फेथ रिसिव्स, फेथ गेट्स. भावार्थ रिसीव करता, भावार्थ हाडटा. आनी भावार्था शिवाय भाव भयणांनो, देवाचें उतर म्हणटा तूं सोत मानताय ओके म्हणटा. देवसारूय सोत मानता. पूण ताका लागून देवसारा कडेन भावार्थ ना. भावार्थ तुका आहा. देवसार तुजो भावार्थ चोरपाक येता. जॉन 10:10 कितें म्हणटा? कितें चोरता पयलो तो? पयलो कितें चोरता? देवाचें उतर. मागीर कितें करता? तुजो भावार्थ चोरता. भावार्थ चोरल्या उपरांत मागीर तुका मारपाक इजी. सारकें? म्हणटच भाव भयणांनो, आमी चिंतपाक जाय की देवसारूय जाणान. कित्याक हो आंच बोडवो हो देवसार आहलो पळय तो पयलो कोण? लुसिफर. तेजें नांव तो उजवाडाचो आंच बोडवो आहलो देवाच्या राज्यांत. जेन्ना देवाच्या आड गेलो तेन्ना ताका धर्तेर उडयलो. धर्तेर उडयलो म्हणजे ताका देवाचें उतर खबर आहा. देव कोण तो जाणा, जेजू कोण तो जाणा. तो सर्गीच्या बापायक वखता, जेजूक वखता, पवित्र आत्म्याक वखता तो. आनी तो जाणा ऑलरेडी आपणाक जागो हुंचो पळय तो. तें जाणा तो. ऑलरेडी ताका ऑलरेडी जज केल्लो आहा ताका. ती ताका खबर आहा. म्हणटच भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमी आमचे भितर हें घेवपाक जाय. आमी तर म्हणटा आमी सोत मानता, नाजाल्यार हांगर हो जेम्स जेजूचो बापूल भाव सांगता तूं सोत मानताय बरें आहा म्हणटा. पूण देवसारूय सोत मानता म्हणटा. आमकां दिसता कितें आमीच सोत मानता म्हणून. देवसारूय सोत मानता जेजू सोरोंडार म्हणून. आनी आपणाचें काडून घेतलें म्हणूनय ताका खबर आहा. म्हणटच भाव भयणांनो, हो आमचो नियाळ आसपाक जाय. जेन्ना जेजू खुर्सार वयता तेन्ना हें कंप्लीट जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जिजस. भाव भयणांनो, आतां जी जेजून आमकां हें केलां, हें जेजून सगळें आमकां फावो केलां, तें आमी आपणाक कशें शकता? हें आतां जेजू आमच्या खातीर खुर्सार गेलो. जेजू आमच्या खातीर खुर्सार गेलो न्हू. आतां खुर्सार गेलो, आमकां सुटका दिली. जो कोण जेजू क्रिस्तान सोत मानता ताका सुटका ऑलरेडी मेवली. आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेता तो साश्णीक जिवीत जियेतलो. हें देवाचें उतर आमकां सांगता. म्हणटच आतां हें आपणायतले कशें आमी? हें आपणावपाक जाय न्हू. हें जें देवान केलां तें आपणावपाक जाय. नाजाल्यार आपणावपाक दोन वस्तू जाय. एक जाय कुरपा आनी एक जाव भावार्थ. कुरपा म्हणजे कितें? कुरपा म्हणजे कितें? जें देवान केलां पळय तें. ऑलरेडी करून दवरला पळय तें खुर्सार तेणेन जी 6 वरां आमच्या खातीर उमकलो. 6 वरां उमकलो न्हू आमच्या खातीर खुर्साचेर. आनी 6 वरां 6 दिसांनी स्वर्ग आनी संवसार रचलो. आनी 6 वरां हांगर जेजू खुर्सार उमकलो. आनी तेच्या उपरांत संपतलें म्हटलें. म्हणजे इट इज फिनिश्ड. आनी कांय करपाचें ना.
आतां तुवें आपणावपाचें आहा. आपणायतलोय कसो? जे जेजून केला ते आपणायतलोय कसो तुज्या लायफान? जेजून केलां तें आपणावपाक जाय न्हू. आतां तुका हांगर हांवें बुफे मांडली, हांगर तुका बुफे मांडली आनी हांवें म्हटलें आतां याद जेवणाचो टायम जाला. नाजाल्यार तूं कितें करतलें? थंयसर बसून रावतलें काय जेवणा लागीं वयतलें आनी जेवण घेतलें? वचोन घेवचें पडलें न्हू. काय जेवण येतलें तुजेशीन चलोन? येवचें ना न्हू. हांगा देवाचें उतर एफिशियन्स 2:8-9 कितें म्हणटा तें पळोवया. कारण देवाच्याच दयाळायेन भावार्था उद्देशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. 8 and 9. ती तुमीच केल्ल्या प्रथिनाचो फोड न्हय, पूण देवाचें फुक्याचें देणें. हे बाबतींत कोणेंच मिजास करूंक न्हय, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच करण्या उद्देशी उपजना. भाव भयणांनो, कितें जाय आमकां? 2 वस्तू जाय. एक जाय कुरपा, एक जाव भावार्थ. ही कुरपा आनी भावार्थ हे उतर आयकलां तुमी केन्ना? आयकलां तुमी केन्ना? कुरपा आनी भावार्थ आयकलां? खंय आयकलां? सांग म्हाका खंय आयकलां पळय तें. तुवें कुरपा आनी भावार्थ हे उतर खंय आयकलां पळय तें सांग. हांगर देवाचें उतर म्हणटा For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. हे दोन वस्तू नाजाल्यार आमी आपणावंक शकना. कित्याक हे आपणावपाक कुरपा जाय, भावार्थ जाय. देवाच्या राज्यांतले सगळे आपणावपाक भावार्थ जाय आनी देवाची कुरपा जाय. कित्याक ऑलरेडी केल्लें आहा तें आपणावपाक जाय. पूण हें तर तुका उतरूच खबर ना, हेका एक भावार्थ लागता, हेका एक कुरपा लागता म्हणून, नाल्यार तूं आपणायतलोय कहो? बुफे थंय मांडलेली आहा, तूं बसलेलो आहा आनी तूं उठनाय आनी वचोन तुका जाय तें घेयनाय. मांडलेली आहा, बुफे मांडलेली आहा आनी बुफे मांडल्या पळय थंयसर तूं कितें करताय? बसलाय, पूण तुका तूं वचनाय आनी कांय घेयनाय थंयसर. तें तुजें जातलें काय तुवें वचोन घेवपाक जाय? कळ्ळें तुका कितें जाता तें? कुरपा आनी भावार्थ जावत, पूण ही कुरपा आनी भावार्थ आमी नकोत. कित्याक हेजेर आमकां जोबरशी शिकवण ना. आपणायतलोय नाल्यार हे केल्या बगर तूं आपणावंक शकना. हें देवाचें उतर म्हणटा. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of work, lest anyone should boast. तुका आनी तितून कांय मिजास ना, तूं तितून कांय करूंक शकना. हें देवान केलां पळय तें, जें देवान केलां त्या भावार्थान तूं आपणायता. पूण हें तर तुका शिकोवंक ना, नाजाल्यार तूं आजुनूय खंयच्या कायद्यान जियेताय? खंयच्या कायद्यान जियेताय? हे तर तूं शिकोवंक ना, नाल्यार तूं खंयच्या कायद्यान जियेताय? जिवीत आनी मरण. लॉ ऑफ सीन एंड डेथ. जिवीत आनी ह्या मरणाच्या कायद्यान आपलो जियेताय. कित्याक हे कुरपेन तुका कांय खबर ना. पूण देव हांगर सांगता आपणाच्या उतरान की कुरपा आनी भावार्थ ना, नाजाल्यार तें तूं आपणावंक शकना. म्हणटच देवाचें उतर आमकां हें शिकयता. कुरपा जाय, भावार्थ जाय, ही दोनूय देवाची फुकट देणी. भावार्थ तुका पयल्या दिसा घातलो. ज्या दिसा हो सर्ग आनी संवसार रचतालो, जेनेसीस 1:3 देवान म्हटलें उजवाड जावनी, त्या दिसा भावार्थाचो कायदो उलयलो. पयल्या दिसा भावार्थाचो कायदो उलयलो. कित्याक त्या दिसा कायदे लागू करतालो जेजू. देव कायदे लागू करतालो त्या दिसा. हे सगळे हो संवसार कसो चलतलो पळय तो, त्या दिसा कायदे लागू करतालो. पयलो कायदो लागू केलो तो भावार्थाचो.
भावार्थाचो कायदो देवान पयलो लागू केलो. फर्स्ट सेन्स भावार्थ. मागीर 5 सेन्स येयल्यात ते मागीर येयले. जेनेसीस 2:7 येयले. जेन्ना देवान मनशा भितर स्वास सोडलो पळय त्या दिसा येयले. पयलो भावार्थ येयलो भाव भयणानो. पयलो देवान आमच्या भितर घातला तो भावार्थ. कोणूच म्हणूंक शकना देवान आमच्या भितर भावार्थ घालूंक ना, कित्याक पयलो कायदो जो देवान केलो तो भावार्थाचो. आनी मागीर सगळें तेणेन केलें ती कृपा तेजी, जी तेणेन स्वर्ग आनी संवसार रचलो पळय ती तेजी कृपा. ग्रेस, भावार्थ आनी ग्रेस जेनेसीस 1 दिसती पडटा, परतून खुर्सारूय दिसती पडटा. 6 दिसांनी हांगोर स्वर्ग आनी संवसार रचलो. 6 दिसांनी हांगोर भाव भयणानो देवान 6 वरांनी आमकां सोडवून दिली. खुर्सार त्या खियांचेर रावन, त्या खियांचेर 6 वरां रावन तेणेन म्हटलें संपतलें. आनी तेच्या उपरांत आनी जेजू करपाची कांयच गरज ना भाव भयणान. कितें करपाक जाय तें जेजून केलां, आपणावपाचें हें आमचें काम. हो जावन आसा क्रिसमस. हो जावन आसा क्रिसमस भाव भयणानो. आनी हे जेजूचें जैतपण आमी सेलेब्रेट करपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटच भाव भयणानो, हे देवाच्या उतराचेर आमी कित्याक इतको फोकस दवरपाक जाय तो आमी पळोवया. 2 तिमोथी 3:16 कितें म्हणटा पळय तो. 2 तिमोथी 3:16. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. शिकोवंक दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निठायेर हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. भाव भयणानो, हांगोर देवाचें उतर म्हणटा जे हे देवाचें उतर पळयलें तो देवाचो स्वास. हे देवाचें उतर जावन आसा देवाचो स्वास. हे जिवे उतर देवाचे. हे भाव भयणानो, हे देवाचे जिवे उतर जावन आसा. आनी हे आमकां आमच्या लायफान आमी कशें जियोवपाक जाय तें शिकयता. ताका लागून ह्या उतराचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. हें देवान बरोवन दवरलें. ही देवाची मोगाची चीट तुका. ही देवान तुका चीट बरोवन दवरल्या भाव भयणान. आनी हे चिटी उदेशी तूं जियेशी नाल्यार साश्णीक जिवीत तुका केन्नाच पयस आसचें ना. हो देवाचो स्वास जावन आसा भाव भयणानो. हे देवाचें उतर देवाचो स्वास जावन आसा. आनी हो जेन्ना आमी देवाचें हे उतर वाचता तेजो स्वास आमच्या भितर आमी घेता. हो स्वास देवाचो आमच्या भितर येता. हे जेन्ना देवाचें उतर आमी आपणायता तेन्ना हो देवाचो स्वास आनी आमचो स्वास एक जाता भाव भयणान. म्हणून हे देवाचें उतर परगट करपाक आमकां आनंद जाता. हे देवाचें उतर परगट करपाक आमच्या भितर हो आनंद येता, कित्याक ह्या देवान बरयलेलें तेजो स्वास तेच्या भितर आहा. हो स्वास देवाचो तुज्या भितर येता भाव भयणानो. जो स्वास आदामा भितर देवान घातलेलो तोच स्वास तुज्या भितर येता. ह्या देवाच्या उतरा उद्देशी येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. भाव भयणानो, आतां आमी पळोवया जेजू आपणाच्या उतरान कितें म्हणटा पळय तो. ही देवाची उतरां भाव भयणानो. आनी जेजूक खूब वायट दिसलां हें. आनी जेजू हें वायट दिसलां म्हणून आपणाच्या उतरान उलोवन दवरता. आनी हेजेर आमचो मातसो आयज आमी नियाळ करुया भाव भयणानो. मार्क 7:6 स्टार्ट करुया. मार्क 7:6 स्टार्ट करुया. एम्प्लिफायड घे ब्रदर. सिस्टर वास मार्क 7:6.
ताणें परतिपालून तांकां सांगलें, इजायासान तुमकां दोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर अशें बरोवन आसा. ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाखाणटात, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकून ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां भाव भयणांनो, हे जेजू उलयता, ही उतरां जेजू उलयता आनी म्हणटा, आपूण तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, आयजायान बरोवन दवरलेलें. आयजाया प्रवादी भाव भयणांनो 600 AD 600 BC 600 BC बिफोर क्रायस्ट 600 वर्सां आदी आयजायान बरोवन दवरलेलें. 600 वर्सां आदी आयजायान बरोवन दवरलेलें की देवाच्या उतराक आमी कशें हें करतले पळय तें. आनी जेजू हांगावर तेंच उतर घेता आयजायाचें. म्हणटा आयजायान म्हटलेलें तें सारकें म्हणटा. तुमचे विशीं जें आयजायान म्हटलेलें तें सारकें म्हणटा जेजू. आनी जेजू कितें सांगता हांगावर पळया भाव भयणांनो, रायट. These people honor me with their lips, but their heart is far from me. आपणाक फकत वोटान सान आपणाक देव म्हणटात. बेश्टे वोटान सान फकत तुमच्या वोटांतल्यान तुमी आपणाक देव देव म्हणटा. हे देवाचें उतर सांगता की तुमी फकत आपणाक वोटान सान देव देव म्हणटा, पूण तुजें काळीज आपणा कडल्यान पयस आसा. कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. तुमचें काळीज आपणा कडल्यान पयस आसा. बट द हार्ट इज फार फ्रॉम मी. हे जेजू म्हणटा भाव भयणांनो, तुमचें काळीज म्हाज्या कडल्यान पयस आसा. म्हणटकूच ऑलरेडी आयजाया ह्या प्रवाद्यान जेजू येवच्या पयलीं कितके शेकडे 600 वर्सां पयलीं हें उतर बरोवन दवरलेलें आसलें की अशें आमी देवाक फकत तोंडी आमी देवाक उचारतले, तेजो मूख आमी खोदचे ना. हें देव हांगा जेजू सांगता. आनी फुडें कितें म्हणटा तो पळय. दे वर्शीप मी इन वेन. Their worship is meaningless and worthless, a pretense, teaching the precept of men as doctrines, giving their tradition equal weight with the scriptures. कितें म्हणटा? तुमचें जें शिकवण आहा, तुमचें जें ट्रेडिशन आहा, ती म्हणटा तुमी वयर घातल्यान आनी आपणाचें उतर नाफळ केलां. हें हांव म्हणना भाव भयणांनो, देवाचें उतर म्हणटा. दे वर्शीप मी मिनिंगलेस वर्थलेस अ प्रिटेन्स. म्हणजे फोटींग डोंगी आमी देवाक बसता. वो जेजू म्हणटा, हांव म्हणना भाव भयणांनो, जेजू म्हणटा तुमचें हें बसप डोंगी तुमी बसता. कित्याक तुमी तुमचें जें टिचींग आहा, तुमचें जें डॉक्ट्रीन आहा, तुमचें जें ट्रेडिशन आहा, तें म्हाज्या उतरा वयर तुमी घातल्यात. गिवींग दॅट ट्रेडिशन इक्वल वेट वीथ द स्क्रिप्चर्स. आनी तें बी देवाचें उतर घेवन आपणाक जाय पळय तशें हें केल्या आनी ट्रेडिशनाक तुमी वयर घातल्या. ही ट्रेडिशनां, हें देवाचें उतर. हांगर म्हणटा हेका वयर घातला आनी हेका तुमी पोंदाक घाल. आतां भाव भयणांनो, तुमचेशीन कोणाशीन गाडी आहा. आतां गाडयेचो एक समज कसलो पार्ट गेलो, तूं डुप्लिकेट पार्ट घालतलो काय तूं ओरिजिनल पार्ट घालतलो? कित्याक तुका खबर आहा न्हू, ओरिजिनल घातलो म्हारग पडटलो पूण बरो चलतलो. म्हणटच आमी कितें करता, ओरिजिनल पळय तोच पार्ट घालता. आमी डुप्लिकेट पार्ट घालूंक वचना.
म्हणटकच अशें जाता. देवाचें उतर पोनाक वयता आनी हे तुजे सगळे हे जेजू म्हणटा. हांव म्हणना, जेजू म्हणटा. हे जेजू आपणाच्या तोंडांतल्यान म्हणटा. ही देवाची उतरां, ही जेजूची उतरां भाव भयणांनो, ही म्हाजी उतरां न्हू. फुडलें पळोवया. नवे 8वो घे सिस्टर. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. 9 घे ब्रदर. आनी तांकां म्हणलें, आपली चाल 9 घे. आनी तांकां म्हणलें, आपली चाल सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडून कितले म्हूण हुशार तुमी. भाव भयणांनो, आतां पुत्तून हांगर जेजू म्हणटा. ही जेजूची उतरां पुत्तून. ही वॉज ऑल्सो सेईंग टू देम, यू आर एक्सपर्ट. म्हणजे तुमी एक्सपर्ट जाल्या. एक्सपर्ट जाल्यात सारके. इतके एक्सपर्ट जाल्या की आपणेन पळय जे तुमकां देवाचें उतर दिल्लें तें काडलां तुमी, सायडीक घातल्या आनी तुमचें जें आहा तें तुमी वयर करता. तुमकां बरें लागता, तुमची ट्रेडिशनां तुमी वयर करता आनी देवाचें उतर तुमी नाफळ करता. हो जेजू म्हणटा. ही जेजूची उतरां भाव भयणांनी तांबडी बरयलेली आहात. You are expert at setting aside and nullifying the commandments of God in order to keep your man-made tradition and regulations. जेजू म्हणटा भाव भयणांनो ही उतरां. आपणाची आज्ञा तुमी सकयल घातल्या आनी मनशांनी जी आज्ञा केल्या ती म्हाज्या वयर घातल्या. आहा भाव भयणांनो, देवान बरयलेलें. ही जेजूची उतरां. ही म्हाजी उतरां न्हू भाव भयणांनो, ही जेजूची उतरां. ही जेजू सांगता. आपणाचें उतर तुमी नाफळ केलां म्हणटा. यू आर एक्सपर्ट एट सेटिंग असायड अँड नलिफायंग द कमांडमेंट ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू कीप युअर मॅन मेड ट्रेडिशन अँड रेग्युलेशन्स. ही जेजू सांगता भाव भयणांनो आमकां. आमी देवाचें उतर नाफळ करता. कित्याक देवाचें उतर आमी नाफळ कशें करता? कित्याक तेजी याज्ञा आमी मानिना. तेजी याज्ञा आमी फाटीं घालता. आनी आमचे जे ट्रेडिशन आहात, आमचे मनशांनी जे डॉक्ट्रीन केल्यात पळय ते आमी फॉलो करता. पूण देव म्हणटा म्हाका तुमी म्हाज्या उतराक तुमी नाफळ केलें. पुत्तून हितून पळोवया, 13 पळोवया कितें म्हणटा पळय तो. पुत्तून 13 पळोवया कितें म्हणटा पळय तो. ह्या वरवीं तुमचें मोदें पाळून आयिल्ले तुमचे चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. भाव भयणांनो, पुत्तून हांगर देवाचें उतर कितें म्हणटा? कितें म्हणटा हांगर पुत्तून देवाचें उतर? So you nullify the authority of the word of God, acting as if it did not apply. कितें म्हणटा? जे देवाचें उतर आहा तें म्हणटा तूं नाफळ करता. देवाचें उतर आहा तें तूं नाफळ करता. कित्याक? तुका जाय पळय तशें तूं तें एप्लाय करता. देव हे जेजू उलयता. बिकॉज ऑफ युअर ट्रेडिशन which you have handed down through the elders and you do many such things. देव म्हणटा आपणाचें उतर तूं नाफळ करता. कित्याक? तुका आपणाचें उतर फाटीं घातलाय, ट्रेडिशनां तुवें फुडें घातल्याय, देवाचें उतर तुवें नाफळ केलाय आनी मनशांनी ज्यो आज्ञा केल्यात, देवाची आज्ञा न्हू, मनशांनी ज्यो आज्ञा केल्यात त्या आज्ञेक तूं फुडें घालता. कित्याक हांवें सांगलां ही देवाची मोगाची चीट. ही देवाची मोगाची चीट. हे प्रोक्लेम कर म्हटलां. प्रोक्लेम द गॉस्पल ऑफ ट्रूथ. हे प्रोक्लेम कर म्हटलां देवान. हेजेर तुजी नदर दवर म्हटल्या. प्रेज गॉड. हालेलुया. भाव भयणांनो, पयला जेजू कितें म्हणटा तो हांगर?
जाता अशें भाव भयणानो, हें घडटा. ही जेजून उतरां उलयलेली ही घडटा आमच्या लायफान. देवाचें उतर आमी नाफळ करता, तेजी आज्ञा आमी मानता. हांगो जेजू म्हणटा म्हाजी आज्ञा तुमी मानिना. हांव म्हणटा तें सोडूनच घाल. जेजू हांगर क्लियर कट म्हणटा म्हाजी आज्ञा तुमी फाटीं घातल्या आनी मनशाच्यो आज्ञा तुमी फुडें घातल्या. हांव म्हणना भाव भयणानो, जेजू म्हणटा ही उतरां ह्या जेजूच्या उतराचेर नियाळ करा. क्रिसमस म्हणजे हे देवाचें उतर आमी सांबाळपाक जाय. क्रिसमस म्हणजे क्रिस्ताचें मीस, मास ऑफ क्रायस्ट. हे देवाचें मीस जावन आसा. हे जे वयच्या पयलीं तेणें आपणा आमकां दाखोवन गेलो. आपणा खातीर हे तुमी म्हाज्या उगडासाक करा. आपूण जावन आसा तो जिवो उणो तुमच्या बारी एक नवो करार करता. आनी हो करार जावन आसा म्हाजो कुडीचो आनी म्हाजा रोगताचो. हें सांगून गेलो भाव भयणानो. जेन्ना ती कूड आनी ते मांस मोडटा पळय तेन्ना भाव भयणानो, तुवें तो तुज्या काळजाक हात धरून म्हटलें, जेजू हांव तुजें मांस खाता, जेजू हांव तुजें रगत पियेता. आनी ह्याच वेळार जेजू हे कुडीन म्हाका कंप्लीट पिकोवणी मेवल्या म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. त्याच टायमार भाव भयणानो तुजी मिलाक पळयता. त्याच टायमार तुजी मिलाक पळयतलोय भाव भयणानो. तूं कसो घेताय ह्या जेजूक, तूं कसो घेताय. कित्याक हो जेजून तुज्या वांगडा करार केला. हो जेजू तो आपूण करून गेलाय. हे म्हाज्या उगडासाक करा म्हटलां. पूण हांव कशें घेता तें, हांव कशें घेता पळय तेजेर आहा भाव भयणानो. हांव देवाचें उतर नाफळ करता. ही जेजून उलयलेली उतरां आहात भाव भयणानो, हेजेर आमी मन दवरपाक जाय. आनी जेजू मॅथ्यू 7:21 भाव भयणानो, मॅथ्यू 7:21 आमी या आनी पळोवया जेजू कितें म्हणटा पळय तो. मॅथ्यू 7:21-22. कितें म्हणटा तें पळय. मॅथ्यू 7:21-22. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून कोण स्वर्गार राज्यांत भितर सरतली म्हूण नात, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करतात तीच स्वर्गार राज्यांत भितर सरतली. पळय पळय भाव भयणानो, देवाचें उतर कितें सांगता पळय तें मातसो नियाळ करा. नॉट एवरीवन हू सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, बट ओन्ली हू डज द वील ऑफ माय फादर हू इज इन हेवन. कितें म्हणटा जेजू? सगळीं जाणां सोमी 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 म्हटलां म्हणून स्वर्ग पळोवचिनात म्हणटा. सगळीं जाणां सोमी सोमी म्हणटा म्हणून स्वर्ग पळोवचिना. जो कोण म्हाज्या बापायची यादना धरता, म्हणजे जो कोण म्हाज्या बापायचें उतर सांबाळता, हें उतर बरोवन दवरलेलें तें सांबाळता, ह्या उतरा प्रमाणे जियेता, त्या सांगता तो स्वर्ग he does not do the will of my Father who is in heaven. Says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom, but only he who does the will of my Father who is in heaven. फकत तो कोण आपणाची बापायची याज्ञा धरता. आनी बापायची याज्ञा जावन आसा भाव भयणानो, ही जावन आसा बापायची याज्ञा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. आतां ही भाव भयणानो जेजून उलयलेली उतरां. आनी फुडें कितें म्हणटा तें पळोवया. Many will say to me on that day when I judge them, Lord, Lord, have we not prophesied in your name and driven out demons in your name and done many miracles in your name? Well, and then I will declare to them publicly, I never knew you. Depart from me, you are banished from my presence. आपण म्हणटा तुमकां पोवन बासून घेवचो आनी आपूण वस म्हणटलो. आपूण तुमकां वस म्हणटलो. म्हाजी आज्ञा तर तुमी मानिनात, म्हाज्या बापायचें तर तुमी उतर धरिनात,
नाजाल्यार तुवें सोमी 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 म्हटल्यार नाजाल्यार आपूण तुका सांगता म्हणटा जेजू सांगता आपूण तुका सांगता आपूण सांगतलो तुका वस तूं म्हाजेशीन येवपाची गरज ना म्हाज्या हाजिरीन येवपाची गरज ना. देवाचें उतर सांगता भाव भयणानू हांवें फकत म्हटलें न्हू म्हाजें काम जावन आसा देवाचें उतर सांबाळपाक. बेश्टेच हांवें तोंडांतल्यान उच्चारलें जेजू 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 म्हटलें भाव भयणानू देवाचें उतर हांगर सांगता जेजू जेजू म्हणटा नाल्यार जेजूक तुजो मोग दाखय तेजें उतर धर. हांगर क्लियर कट सांगता भाव भयणानू जेजू उलयता ही उतरां कित्याक तुवें आपणाच्या उतरांक रेस्पेद दिवंक ना. म्हणटकच हे जियोवपाची गरज आसा भाव भयणानू. ह्या पुस्तकाक आनी कोणाचो स्टॅम्पाची गरज ना. हे जेजून बरोवन दवरलेले उतरां पवित्र आत्म्यान बरोवन दवरलेले उतरां हे सर्गीच्या बापायचे उतरां. प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीजस. फुडें पळोवया भाव भयणानू कितें म्हणटा पळय तो. Therefore whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. जो कोण हे आतां हांवें सांगलां पळय तें उतर आयकता जें आतां हांव उतर उलयता तें आयकता. देव म्हणटा तेणेन ज्या मनशान म्हाज्या उतराचेर घर बांदलां तेणेन ह्या खोडपाचेर घर बांदलां. हे खोडपाचेर घर बांदलेलें आहा भाव भयणानू. देव म्हणटा कितके वादळ येवंक कितके तुज्या लायफान प्रॉब्लम येवंक तुवें तर म्हाज्या उतराचेर घर बांदलाय नाजाल्यार तूं सदांच जैतिवंत जिवीत जियेतलो. आनी ह्या भाव भयणानू ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करपाक जाय. आमचें घर आमी देवाच्या उतराचेर बांदपाक जाय. कित्याक सांगला पळय ही देवाची मोगाची चीट. ही देवाची मोगाची चीट. हो बायबल भाव भयणानू नंबरांनी बरोवंक नासलो स्क्रिप्चरांनी बरोवंक नासलो. ही चीट बरोवन दवरलेली देवान तुका. आनी ही चीट आमी जियोवपाक जाय आमच्या लायफान कित्याक जेजून दिल्या भाव भयणानू आमकां. आनी हो तर तूं घेवन जियेलो नाल्यार भाव भयणानू हांव तुका गॅरंटी दिवन सांगता स्वर्ग पयल्या बगर तूं केन्नाच रावचोच ना. हो स्वर्ग तुका फावो जातलोच ही गॅरंटी दिवंक हांव तुका शकता. कित्याक ह्या जेजूक आमी अणभवला. ह्या जेजूक आमी अणभवला आनी हो जेजू आमच्या खातीर खुर्सार केला. प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीजस. म्हणटच भाव भयणानू पळय आमकां देव कितें सांगता पळय आपणाच्या उतराचेर नियाळ करा. आपणाच्या उतराचेर नियाळ करा म्हणून भाव भयणानू देव आमकां सांगता. आनी जेन्ना भाव भयणानू आमी तेज्या उतरांचेर नियाळ कोत्तले तेज्या उतरांचेर जेन्ना आमी नियाळ कोत्तले तेजें उतर आमी खरें उतर आमी जियेतले भाव भयणानू देव आमकां आपणाचे हात ओपन करून उबो रावता. आपणाचे हात ओपन करून उबो रावतलो आमकां विंगोवपाक. यो म्हणटलो म्हाज्या राज्यान यो म्हाज्या राज्यान वेंगयतलो भाव भयणानू आमकां. तेजें उतर जियेता पळय वेंग मारून तुका भितर घेतलो. तुवें म्हाज्या उतराक पयलो जागो दिलाय यो म्हाज्या राज्यान हांव तुका रावला. कुपांनी आसतलोय भाव भयणानू उगडास तर देवाच्या उतराक तर तूं तर पयलो जागो दिवशी तूं देवाक त्या कुपांनी पयल्या बगर आसचोच नाय. कित्याक तेणेन तर आमकां सांगलां नाल्यार तो आपणाचें उतर पाळटलो. फकत आमी म्हाजें मन हे देवाच्या उतरा प्रमाणें हांवें जियोवपाक जाय. म्हाजें मन देवाचे भाशेन जावपाक जाय. कित्याक म्हाजो देव आनी म्हाजें मन सगळें तेणेन आपणा भाशेन आमकां रचल्या. आमकां सेपरेट करूंक ना भाव भयणानू. आपणा भाशेन तेणेन आमकां रचल्या.
आनी तेजी खोशी आहा आमकां स्वर्गार व्हरपाक. सगल्यांक एकल्याक पासून ताका नाका शिपडलो. एकलो पासून भाव भयणांनो देवाक नाका शिपडलेलो. म्हणटो तेच्या उतराचेर तर आमी जियेलीं भाव भयणांनो. तेचे तर आमी आज्ञा मानल्यो भाव भयणांनो. ह्या देवाच्या उतराक तर आमी सगळ्यांक व्हरतो जागो दिलो भाव भयणांनो. तुज्या लायफान कांयच उणें पडचें ना ही तुका हांव गॅरंटी दिवंक शकता. कांयच उणें पडचें ना. कित्याक ह्या देवाक आमी अणभवला. ह्या देवाची महिमा आमी पळयल्या. आनी ताका लागून भाव भयणांनो आमी देवाचें खरें उतर परगट करूंक भोंवता. देवाचें उतर परगट करूंक ताका लागून भोंवता. कित्याक ह्या देवाक तुवें अणभवपाक जाय. ह्या देवाक तुवें आपणावपाक जाय. ह्या देवाक म्हणपाक जाय तूं जावन आसाय म्हाजो सोमी दोनी आनी सरवंडा. तूं म्हाका सांगताय तें हांव करतलो. तूं उलयलेलें ते उतरांनी हांव चलतलो. तुवें शिकोवन दिल्यार तेजेर हांव पातयेतलो. तेन्ना भाव भयणांनो देव तुज्या लायफान कितक्यो मिलाग्री करतात त्यो पळय. आनी आमकां जायते टायम कितें दिसता भाव भयणांनो देव आमचें आयकना म्हणून. आमचो देव आमचें सदांच आयकता. आमचो देव आमचें सदांच आयकता. आनी आमचो देव आमचे खातीर मेला. आनी तेणेन तर सांगला माग आनी ते तुका मेवतले नाल्यार दिले बगर रावचो ना. माग आनी तुका मेवतले दिल्या बगर रावचो ना. लास्ट टायम भाव भयणांनो जेन्ना हांगर आमचे रिट्रीट आसली तेन्ना हांवें सांगलेलें हांव नकळो कितकीं जाणां करता पळय ती पूण कितें बरी संवय आहा ती हांव भाव भयणांनो सदांच शेअर करता. आनी म्हाका एक संवय आहा देवाचे हाजरीन वचपाची. कित्याक जेन्ना हो एफेसकार 3:12 जेन्ना हो स्क्रिप्चर म्हाका मेवलो तेन्ना भाव भयणांनो तेन्नाच्यान हांव देवाच्या हाजरीन वचोंक लागलो. आनी हांव देवाक एकूच इसादता सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका उतर दिलाय. आयजाया 41:10 हें म्हाका देवान उतर दिल्लें जेन्ना हांव बरो नासलो पळय तेन्ना. आयजाया 41:10 हें देवान म्हाका उतर दिल्लें. आनी देवान म्हाका सांगलें हांव तूं भियेनाका. हांव तुजो देव. हांव तुज्या हातीक घोट धरतलो. हांव तुका चलयतलो. हांव तुका म्हाज्या हातीक घोट धरून तुका चलयतलो. हांव तुका शिकयतलो. हांव तुका चलयतलो. जेन्ना हांव देवाच्या हाजिरीन वयता हांव देवाक हेंच सांगता तुवें म्हाका सांगलें. तुवें म्हाका हें देवाचें उतर दिलां. आतां म्हाका कांय नाका. तूं म्हाका सांग हांवें तुज्या राज्या खातीर कितें करपाक जाय. आनी एवरी टायम भाव भयणांनो हांव वयता आनी ह्या देवाचें उतर घेता आनी देवाक सांगता. आनी एवरी टायम देव म्हाका कितें ना कितें सांगता. एवरी टायम भाव भयणांनो हीच भासाभास सर्गीच्या बापाय वांगडा. कित्याक जेजून जें म्हाका शिकयलां म्हाज्या बापाय लागीं वच. एफिशियन्स 3:12 in whom we have boldness and access with confidence through faith in him. आमकां सर्गीच्या बापाय लागीं वचपाक भाव भयणांनो देवान वाट तयार केला. सर्गीच्या बापाय लागीं वचपाक आमकां देवान वाट तयार केला. म्हणटच एवरी टायम जेन्ना हांव मागता सर्गीच्या बापाय लागीं एकूच मागता तुवें हें म्हाका उतर दिलां. तूं म्हाका सांग हांवें तुज्या खातीर कितें करपाक जाय पळय. हांव आतां म्हाज्या खातीर मागचो ना. तूं म्हाका सांग तुका कितें जाय हांवें केल्लें. तुजो प्लॅन म्हाज्या खातीर कितें आहा तूं म्हाका सांग. तूं म्हाज्या बोटाक धर आनी तूं म्हाका चलय. हांव तुज्या बोटाक धरतलो कित्याक हांव जावन आसा तुजो पूत. हांव जावन आसा तुजो पूत. कित्याक जेजून म्हाका तूं विकतो घेतला आनी म्हाका तूं आमकां पूत आनी धुवो केल्या. म्हणटच हांव जावन आसा तुजो पूत. तूं म्हाज्या बोटाक घोट धर आनी तूं म्हाका चलय. आनी सर्गीचो बापूय तर म्हाज्या बोटाक घोट धरून तर म्हाका चलयता. पडपाचे आनी चान्सीसूच ना.
पडपाचे आनी चान्सीसूच ना भाव भयणानो. म्हणटकूच क्रिसमस आमी सेलेब्रेट करतना भाव भयणानो हें आमच्या मनान दवरुया की देवाचें उतर आमी जियोया. आतां आमी भाव भयणानो आमी बड्डे सेलेब्रेट करता. तुमचो कोणाचो डिसेंबरान बड्डे आहा? तुमचो हांगर कोणाचो डिसेंबरान बड्डे आहा? कोणाचो आहा? आतां तूं बड्डे सेलेब्रेट करता नाल्यार तूं खंयचो बड्डे सेलेब्रेट करतले? पयलो बड्डे सेलेब्रेट करताय. आतां म्हाजो डिसेंबरान बड्डे आसतलो म्हणटकूच हांव म्हाजो पयलो बड्डे सेलेब्रेट करतलो काय जाता पळय तो करतलो? आमी जेजूचो खंयचो बड्डे सेलेब्रेट करता? पयलो. जेजू मेलो, खुर्सार गेलो, सरवंडार जालो, आमी पयलो बड्डे सेलेब्रेट करता. हांव म्हणना सेलेब्रेट करपाचें न्हू. क्रिसमस सेलेब्रेट करपाचो कित्याक सरवंडार ह्या संवसारान येयलो. सेलेब्रेट करपाचो, क्रिसमस सेलेब्रेट करपाचो, पूण उगडास करपाचो 2023 वर्सा तूं जेजू क्रिस्तान आहाय पळय तो. तूं जेजू क्रिस्तान आहाय पळय तो उगडास कर. जेजू क्रिस्तान आपणाक आतां 2023 वर्सां जालीं. हो सेलेब्रेट करपाक जाय भाव भयणानो. क्रिसमस सेलेब्रेट कर, गोठो केलो, हें केलें, सगळें केलें, बरें आहा, कांय प्रॉब्लम ना. देवाक आमी उगडास करता, सगळें बरें आहा. पूण मेन मॅसेज तर हांव विसरलो. मेन मॅसेज तर हांव विसरलो. नाजाल्यार कितें केलें हांवें? फकत ट्रेडिशन फॉलो केलें. आनी मेन मॅसेज आहा ती हांव विसरलो. जेजू क्रिस्ताक विसरलो तो म्हाजो सोमी दोनी आनी सरवंडार जाला म्हणून. आनी 2023 वर्सां पयलीं तो खुर्सार गेलो म्हणून हांव विसरलो. कळ्ळें भाव भयणानो कितें सांगूंक सोदता तें? 2023 वर्सा जेजू क्रिस्तान तुवें सेलेब्रेट करपाक जाय. कित्याक सरवंडार जालो जेन्ना तो खुर्सार गेलो पळय तेन्ना. सरवंडार म्हणून येयलो, पूण जेन्ना सर्गीच्या बापायन आख्ख्या मनशा काळाची तेजेर पातक घातलें तेन्ना तो पातक जालो. पातक ताणें करूंक नासलें, तो पातक जालो. आनी जेन्ना तो पातक जालो सर्गीच्या बापायन ताका पाट केली. आनी तेन्ना जेजून म्हटलें, कित्याक म्हणून तुवें म्हाका नाकारलय? कित्याक म्हणून तुवें नाकारलोय? कित्याक सर्गीचो बापूय पवित्र देव पातक ताका लागीं येवंक शकना भाव भयणानो. म्हणटकूच पाट कोत्ता ताका. जेन्ना पाट कोत्ता पळय तेन्ना जेजू खुर्सार जेन्ना मरता ती वेल आहा ती तुटता भाव भयणानो. वयर सावन सकयल पासून पिजोन वयता. पिजोन वयता म्हणून वयर सावन सकयल पिसता म्हणजे वाट ओपन केली सर्गीच्या बापाय लागीं वचपाक. सुपरनॅचरल भाव भयणानो पिसतात. कोण येवन पड्डो वडयना पिजून. जेन्ना जेजून फारीकपण केलें तेन्ना ती पिसता. वजान आसा क्रिसमस. ख्रिस पयलो. ख्रिस पयलो भाव भयणान. आनी हो आमी सेलेब्रेट करपाक जाव. जेजू वांगडा म्हाजी 2023 वर्सां. आनी हें आमी सगळें करता तें बरें आहा भाव भयणानो. आमी सरवंडाराची आमी उगडास करता, सगळें बरें आहा. पूण आमचें मन आसूंक जाय जेजूचो हो 2023 वर्सां सेलेब्रेट करपाचें. हें आमचें मन आसूंक जाय भाव भयणानो. आनी तेन्ना भाव भयणानो आमी आमच्या जेजूक आपणायलो. तेजी आज्ञा आमी आपणायली. आनी सांगलां पळय तें हें 600 शेकड्या आदीं हे क्रिसमस हे सेलेब्रेट पासून जायनासलें. सेलेब्रेट पासून जायनासलें. पूण जाता नो प्रॉब्लम. आतां पासून जाता नो प्रॉब्लम. पूण आमचो फोकस आमी जेजूचेर दवरुया. त्या सरवंडाराचेर दवरुया जो खुर्सार आमच्या खातीर गेला पळय तिचेर. थंय आमचो फोकस दवरुया भाव भयणानो. आनी तुमी पळयतले देवाच्यो मिलाग्री. जेन्ना तुजो फोकस त्या जेजूचेर आसतलो कित्याक तेजी महिमा थंयसर आसा भाव भयणानो. ती ताणें जोडला त्या खुर्सार जोडला.
सगळें कितें जोडलां पळय त्या खुर्सार जोडलां. 6 वरां उमगलो. 6 दिसांनी स्वर्ग आनी संवसार रचलो. 6 वरां आपूण खुर्सार उमगलो. वजन आसा मोग. वजन आसा मोग जेजू क्रिस्ताचो. आनी हो मोग आमी घेवन जिवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. म्हणटात भाव भयणांनो, ह्या वर्सा आमी क्रिसमसाक कितें केल्यार देवाक बरें दिसतलें हेजेर आमी नियाळ करुया. आनी ह्या वर्सा भाव भयणांनो, क्रिसमसाक आमी मातशें कितें दुसरें करुया. ह्या वर्सा आमी क्रिसमसाक मातशें कितें दुसरें करुया आनी हितून देवाक खोशी मेवतली. ह्या वर्सा तर आमी ह्या क्रिसमसाक अशें तर केलें नाजाल्यार देवाक भाव भयणांनो जायती खोशी मेवतली आनी देव आमकां वेंगायतलो. कित्याक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक शिकोया. मॅथ्यू 25 36. हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोनीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. भाव भयणांनो, ह्या क्रिसमसाक आमी हें करुया. जेजूक आमी जियोया. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा आमी कितें करता तें आमी जेजूक लागून करता. आनी हें तर केलें नाल्यार ही जेजूची उतरां भाव भयणांनो. जेजू म्हणटा आपूण जेन्ना विंगलो आसलो तेन्ना तुवें आपणाक कापडां दिलीं. जेन्ना हांव भुको आसलो तुवें आपणाक खावपाक दिलें. जेन्ना हांव तानेलेलो तेन्ना तुवें म्हाका पिवंक दिलें. जेन्ना हांव प्रिजनान आसलो जावं बोणकोणीन आसलो तेन्ना तुवें आपणाक विजीट केलें. ह्या क्रिसमसाक भाव भयणांनो आमी हें करुया. ह्या क्रिसमसाक आमी कोण आमकां विंगलो दिसलो आमकां उणें जाल्यार जाता भाव भयणांनो. ह्या क्रिसमसाक आमकां उणें जाल्यार जाता आमी काडून दुसऱ्याक दिवया. तुका कोण दुयेंत दिसता इमिजिएटली तेजे परामर्श कर. तेका विजीट कर. देवाचें उतर तेका दी. आनी जेन्ना हें देवाचें उतर दिताय त्या मनशाक पेकोणी मेवतली. कित्याक तूं देवाची आज्ञा मानताय आनी हे देवाक संतोश दितले भाव भयणां. हे जेजून उलयलेलीं उतरां ह्या वर्सा भाव भयणांनो आमी ही करुया. आनी तो म्हणटा आपूण प्रिजनान आसलो म्हणजे बुणकोणीन आसलो तुमी आपणाक भेट दिली. हे जेजू आमच्या कडल्यान आवडटा आनी हें करपाचें भाव भयणांनो आमी. हें करा ह्या वर्सा. कोणूय विंगलो दिसलो दिया तेका काडून. ओगळे काडा आनी दिया. उणें जाल्यार जाता भाव भयणांनो ह्या वर्सा तुमकां उणें जाल्यार जाता पूण काड आनी दी. जेजूक हितून खूब संतोश मेवतलो. आपणाचें उतर तुमी धरलें म्हणटलो. कित्याक हें तो सांगता आमकां हें करात. आपूण कित्याक कोणाकूय केलें नाल्यार तुवें तें जेजूक लागून केलें. कोणाकूय केलें नाल्यार तुवें तें जेजूक लागून केलें. हें देवाचें उतर सांगता. ताका लागून भाव भयणांनो ह्या क्रिसमसाक आमी ह्यो बऱ्यो कोडण्यो करुया. ह्यो बऱ्यो कोडण्यो ह्या वर्सा आमी क्रिसमसाक करुया. क्रिसमस आमी जियोया. हो क्रिसमस आमी जियोया. क्रिस्ताक पयलो जागो दिवया. जेन्ना आमी क्रिस्ताक पयलो जागो दितले भाव भयणां हो क्रिस्त तुका म्हणटलो हांव तुजेर खूश आसा. तुवें म्हाजी आज्ञा मानल्याय
म्हणून तूं म्हाजो भुरगो, हांव तुजेर संतोश आसा. कित्याक ही देवाचे येवजण, ही देवान उलयल्लीं उतरां, ही जेजून उलयल्लीं उतरां ना बाब भयणां. म्हणटच ह्या क्रिसमसाक आमी मातशें एक देंप फुडें मारुया. जेजून सांगलां पळय तें जिवीत आमी जियोया आनी ह्या क्रिसमसाक आनंद हाडुया बाब भयणां, आनी जेजूक महिमा हाडुया. हें करून आमी जेजूक महिमा हाडुया, आनी हें करून आमी जेजूक महिमा दितल्या भाव भयणांनो, ही गॅरंटी. कित्याक तेजी यादना तर मारली नाल्यार ताका आमी महिमा दिली, तेजे बापायची उतरां आमी सांबाळली. आनी ह्या क्रिसमसाक भाव भयणांनो, ताका लागून म्हणटा आमी हो क्रिसमस दुसरे भाशेन जियोया. देवाची यादना पयली घालुया, देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवया. क्रिस्त जियोया. क्रिसमस, क्रायस्ट इज अ मस्ट. आमच्या जिवितान क्रिस्ता शिवाय आनीक दुसरो पर्याय ना. सगळ्यान व्हरतो जागो भाव भयणांनो जेजूक दिवपाक जाय, सर्गीच्या बापायक आनी पवित्र आत्म्याक. जेन्ना सगळ्यान पयलो जागो तूं बापायक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दितलो, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुका वेंगायतलो भाव भयणां, वेंगायतलो तुका, कित्याक तेची याज्ञा तुवें धरल्या. ह्या वर्सा भाव भयणांनो आमी निर्णय घेवया क्रिस्ताक जियोवपाक. वी वील लीव क्रायस्ट. आमी क्रिस्त जियोया. जेन्ना आमी क्रिस्त जियेतले तेन्ना आमी आमचे देवाचे उतर सांबाळले. देवान ज्यो आज्ञा दिल्ल्यो त्यो आमी सांबाळल्यो आनी देव आमकां वेंगायतलो. मोगाचो देव भाव भयणांनो, जेजू जेजू म्हटलो म्हणून देव हांगर क्लियर सांगता, आपूण म्हणटलो आपूण तुका वखना. म्हाजी याज्ञा तर तूं मानिनाय नाल्यार आपूण तुका वखना. म्हणटच भाव भयणांनो, ह्या क्रिसमसाक आमी देवाक व्हरचो जागो दिवया. ह्या क्रिसमसाक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोया. हो क्रिसमस आमी आनंदाचो क्रिसमस करुया. जेजूक आमचे मदें जियोया, जेजूक दुसऱ्यांक दिवया. आनी जेन्ना आमी जेजूक दुसऱ्यांक दितले, देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दितले, तेन्ना आमी क्रिस्त जियेले भाव भयणांनो. कित्याक क्रिस्त आमच्या भितर जियेता आनी आमच्या कुडींतल्यान परगट जाता. क्रिस्त लिव्स इन अस एंड वर्क्स थ्रू अस. भाव भयणांनो, आत्म्यांक कूड जाय. हे धर्तेर आत्म्यांक कूड जाय. ताका लागून हे आमी म्हणटा म्हाजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आत्म्यांक कूड जाय. ही कूड जेजू आमची उजार कोत्ता. ही कूड जेजू आमची उजार कोत्ता दुसऱ्यांक बरेंपण दिवपाक. कित्याक हे धर्तेर आमी चलतले आनी तेणेन सांगलें आमकां, वच आनी म्हाजें शुभ वर्तमान परगट कर. म्हाजें शुभ वर्तमान वचोन परगट कर म्हटलां. आनी शुभ वर्तमान म्हणजे कितें भाव भयणांनो? रोमन्स 1:16 घाल ब्रदर. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jews first and also the Greek. कितें म्हणटा देवाचें? गॉस्पल म्हणजे गुड न्यूज, खोशेची खबर. हो ही देवाचो जो गॉस्पल हा तो प्रीच कर म्हटला. देवाचे उतर परगट कर म्हटला. गॉस्पल प्रीच कर म्हटला, गुड न्यूज प्रीच कर म्हटला. खोशेची खबर आपणाची परगट कर. आपणाची खोशेची खबर परगट कर. कित्याक हितून सान तुका साल्वासान, द पावर फॉर सॅल्वेशन.
पदवी तुका साल्वोसांव मेळपाक जावन आसा ह्या पवित्र पुस्तकान. ह्या पवित्र पुस्तकान सान भाव भयणांनो तुका साल्वोसांव मेळटा. आनी साल्वोसांव मेळलें म्हणटकूच सगळें येयलें तुजें. साल्वोसांव म्हणजे हिलींग येयलें, प्रॉस्पेरिटी येयलें, सगळें सम टोटल ऑफ एवरीथींग. म्हणटकूच हो परगट कर म्हटला देवान. आपणाचे उतर परगट कर म्हटला. हें उतर जिवे उतर, हेतून स्वास आसा देवाचो. आनी हें जेजून बरोवन दवरलेलें उतर. आनी ही जेजूची उतरां. आनी जेजूची उतरां तो जावन आसा म्हाजो सोमी दोनी आनी सरवंट. आनी जेजून सांगलां तें उतर हांव जियेतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटच भाव भयणांनो डिफिकल्ट आहा देवाचें उतर जियोवपाक. कित्याक पदवी ताणें दिल्या. जेजूचें उतर जियोवपाक डिफिकल्ट आहा ना. तेजी आज्ञा मान. तेजो तूं मोग दाखय तेज्या उतरान सांग. जेन्ना तूं तुजो मोग तेज्या उतराक दाखयतले तेन्ना जेजू म्हणटा आपुणूय तुजो मोग करतलो, म्हजो बापूय येतलो आनी आमी तेगूय येवन तुज्या भितर बिराड करतले. जेजूची उतरां भाव भयणांनो, जेजून बरोवन दवरलेलीं उतरां. आनी जेजून तर म्हटलां नाजाल्यार जेजू फोटींग दिवं न्हू. जेजू फोटींग दिवं न्हू की आपूण म्हटलें आनी मागीर नाकारतलो. आपूण म्हटलें आनी मागीर नाकारतलो तो दिवं न्हू तो. तेणेन तर म्हटलां नाल्यार तो आपणाचें उतर सांबाळतलो. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा सगळीं उतरां जीं देवान बरोवन दवरलेलीं आहात ती घडल्या शिवाय रावची ना. म्हणटच ह्या वर्सा भाव भयणांनो आमी क्रिसमस असो जियोया. क्रिस्ताक वयर घालुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोया. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतले हांव भाव भयणांनो तेन्ना आमी खऱ्यांनीच हो क्रिसमस बरे भाशेन समोरलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटच भाव भयणांनो हांव कितें म्हणटा तें कळटा तुमकां. क्रिसमस ह्या वर्सा आमी कसो जियोया पळय तो. कित्याक आमकां कितें दिसता की आमकां खबर ना पूण देवाचें उतर म्हणटा घालेस्कार 6, 7 आनी 8. घालेस्कार 6, 7 आनी 8 देवाचें उतर अशें म्हणटा तुमीच तुमकां फसोवंक नाकात. देवाक फसोवंक जायना. तर आमी वोंपतांव तेंच आमी लुंवतल्यांव. पातकी सोयबाच्या वोंडावणेच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार हे पातकी सोयबांतली आमी लुंवतल्यांव कुसडाय. पूण पवित्र आत्म्याच्या शेतांत आमी वोंपले जाल्यार हेच आत्म्यांतावन आमी लुंवतल्यांव सासणेक जिवीत. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. गॅलेशन 6, 7, 8. हांगर देवाचें उतर म्हणटा डू नॉट बी डिसिव्ड. गॉड इज नॉट मॉक्ड. फॉर वॉट एवर अ मॅन सोज दॅट ही वील ऑल्सो रीप. फॉर ही हू सोज टू हीज फ्लॅश वील ऑफ द फ्लॅश रीप करप्शन. बट ही हू सोज टू द स्पिरीट द स्पिरीट वील ऑफ द स्पिरीट लीव एवरलास्टींग लायफ. आमकां दिसत भाव भयणांनो आमी देवाक फटयता म्हणून. आमकां दिसत आमी देवाक फटयता म्हणून. पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा आमच्यान देवाक फटोवंक जायना. गॉड इज नॉट मॉक्ड. देवाक फटोवंक आमकां जायना. तूं कितें वोपताय तो कसली बी घालताय तसलेंच तुका पीक येतलें. तुवें तर एक कुडीक घातले बी नाजाल्यार एक कुडीकूच येतलें तेजो फायदो तुका कांय जावचो ना. पूण तुवें तर आत्म्यान तर तूं जियेलोय. आत्म्यान तर तूं जियेलोय नाजाल्यार सुबाम तुजें पीक आत्म्यान. इटर्नल लायफ साश्णीक जिवीत.
साश्णीक जिवीत भाव भयणांनो, आमकां जायते टायम दिसता की देव कांय पळयना. तुज्या माथ्यार कितके केंस आसा तें देवाक खबर आहा. आयच्या दिसाक कितके पडले तें खबर आहा. काल कितके पडले तें खबर आहा. देवा कडल्यान कांयच आमी लिपलेलीं नात भाव भयणांनो. आमी देवा फुड्यान विंगळी. देवा कडल्यान आमचें कांयच लिपलेलें ना. म्हणटच आमी चिंतूंक जायना की ना देवान पळोवंक ना, हांवें हें केलें ना. एक लास्ट सांगूंक सोदता भाव भयणांनो. राज जे आदावांक दिल्ले देवान ते कशे वगडायले. आदावांक जे देवान दिल्ले, आदावांक सांगलेले हे फळ खायना काय. आदावान ते खाल्ले आनी कशे वगडायले ताणें. वगडायले कशे, जे ताका दिल्ले ते वगडायले ताणें. ताका कितें म्हणटा, डिजओबिडियन्स. देवाच्या उतरां आड गेलो. जेजून कशें पुत्तून घेतले. जेजून पुत्तून कशें घेतले, ओबिडियन्स. देवाच्या उतराक पाळो करून. हांगोर डिसओबिडियन्स आहले, हांगोर ओबिडियन्स. हांगोर डिसओबिडियन्स आदावान दाखयलें, देवान देवाच्या उतराक ओबिडियन्स दाखयलें. आनी कितें तर जाय नाल्यार भाव भयणांनो, देवाच्या राज्यान देवाच्या उतराक ओबिडियन्स. जायते जाणांक तुमकां अशें दिसता आसतलें की हांव देवाच्या उतर परगोट करतां. हांव देवाच्या उतर परगोट करतां, पूण देवा उतरां तर तुवें 8 परगोट केलाय, नाजाल्यार तुका खबर बसून ना तूं देवाच्या आड वावर केलोय म्हणून. बिकॉज यू एक्टेड इन डिसओबिडियन्स टू द वर्ड ऑफ गॉड. तुका खबर बसून ना तूं देवाच्या आड गेलोय म्हणून. कित्याक देवान ओबिडियन्सान आमकां सगळें जोडून दिलें. आनी हांव कितें करतां, म्हाजें मन सारकें ना, हांव दुसऱ्या जाग्यांचेर आनी म्हाज्या मनान ट्रेडिशन्स हें तें आहा, आनी हांव कितें करतां, देवाचें उतर ना फॉलो करतां. तुका खबर बसून ना तुवें देवाच्या उतरा आड काम केलें. आमकां खबर बसून आसना आमी देवाच्या उतरा आड काम केलें. कित्याक ओबिडियन्स टू द वर्ड ऑफ गॉड इम्पॉर्टंट. देवाच्या उतराक मान दिवप हो इम्पॉर्टंट. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलप हे इम्पॉर्टंट. तुवें तर दुसरें कितें सांगलें, देवाचें उतर सांगता त्या उतरा आड तर तुवें कितें सांगलें, तुका खबर बसून ना तूं देवाच्या उतराचेर आड गेलो. ओबिडियन्स इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड. देवाच्या राज्यान देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवपाक. सैतान भाव भयणांनो येतलो आमकां नागोवपाक, चोरपाक आनी मारपाक. तो येतलो, पूण तेजे तो कितें आमच्या मनान घालता ते कंट्रोलर आमचेशीन आहा. तो कंट्रोलर आमचेशीन आहा. तेजे भितर घेवपाचें, नाकारपाचें. जेन्ना तूं ही देवाच्या उतराक व्हरतो जागो दितलोय तेन्ना तुका खबर आसतलें कितें भितर घेवपाचें, कितें भायर सोडपाचें पळय. तेन्ना तुका खबर आसतली बाबा हे देवा उतरा आड आहा आनी हे हांवें भितर घेवपाचें ना. म्हणटच देवाचें उतर आमकां शिकयता भाव भयणां. देवाच्या ओबिडियन्सान आमी जियोपाक जाय. देवाच्या उतराक पाळो करपाक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोपाक जाय. कित्याक देवान बरोवन दवरलेलें आहा. देवा उतरा आड म्हाका हांव परत सांगता भाव भयणां, तुका खबर बसून आसची ना आपूण केन्ना देवाच्या उतरा आड गेलो. देवाच्या उतरा आड आपूण केन्ना गेलो तुका खबर बसून आसची ना. कित्याक देवाचें उतर तुवें आपणांक नाय. देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवंक नाय. आनी तुका दिसता आपूण कितें करता तें सारकें करता म्हणून. पूण तो तुजे तर देवाच्या उतराक तर ओबिडियन्स ना, नाल्यार तूं देवाच्या उतराक आड गेलोय हें तुका खबर बसून ना. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं जियेनाय.
आनी सांगला पळय थंय ही देवाची मोगाची चीट देवान बरोवन दवरलेली आहा आनी हे चिटी प्रमाणे आमी जियोपाक जाय आनी ही देवान बरोवन दवरल्या एका आनी कोणाचो स्टॅम्पाची गरज ना ही स्टॅम्प केल्ली देवान ही देवान स्टॅम्प करून धाडल्या आमकां आनी ही जियेता हांव भाव भयणानो आमी आनी ह्याच देवाचें खरें उतर जियोपाक जाय प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जिजस म्हणटकच भाव भयणानो हो क्रिसमस आमी देवाक आमी महिमा दिवया ह्या क्रिसमसाक आमी खरो हो क्रिसमस आमी जियोया देवाक आमी उगडास करुया देवाची याज्ञा आमी पाळुया देवाचे उतराक व्हरचो जागो दिवया देवान सांगला पळय तें आमी करुया आनी तेन्ना भाव भयणानो देव आमकां आपणायतलो आमकां नाकारूंक ना भाव भयणानो देवान पूण हांव कितें सांगूंक सोदता तें जेन्ना तूं तेजी सिस्टम चलताय जेन्ना तूं तेज्या उतराक पयलो जागो दिताय तेन्ना तुवें देवाक आपणायलो जें तेणेन उतर दिलां तें तुवें आपणायलें आनी तें तूं जियेताय आपणांकूच नाय नाल्यार जियेतलोय कसो आपणाय नाय नाल्यार जियेतलोय कसो म्हणटकच हे देवाचें उतर आमी आपणावया हो क्रिसमस आमी मोठ्यान सेलेब्रेट करुया पूण सेलेब्रेट करुया 2023 वर्सा आमची जेजू क्रिस्तान क्रायस्ट इज अ मस्ट क्रिस्त आमच्या मदें एक्समस न्हू भाव भयणानो एक्समस इज डिमॉनिक आनी शॉर्टकट म्हणून ते घालिनाकात शॉर्टकट म्हणून ते घालिनाकात एक्स म्हणजे क्रिस्ताक काडून उडयलें आनी फकत ते मास धरलें म्हणजे क्रिस्ताचें नांवूय डिलीट वो सोमी दोनी सोरवंडाराचें नांव डिलीट आनी हें चल्लां भाव भयणानो पळोवंक वायट दिसता पूण आमकां खबर ना नॉलेजूय कोण दिना हें करपाक जायना म्हणून खबर आसल्यार सांगतले खबरूच ना जाल्यार सांगतलो तुका कोण एक्स म्हणल्यार खंयची फॉर्मां फील करता पळय तेन्ना एक्स म्हणजे डिलीट नाजाल्यार गव्हर्मेंट फॉर्मां घेया आनी पळया एक्स म्हणजे डिलीट क्रिस्ताक उडयता आनी एक्समस घालता म्हणजे क्रिस्ताक आमी काडलो आनी आमकां कितें दिसता भाव भयणानो चलता शॉर्ट फॉर्म ते शॉर्ट फॉर्म न्हू ते तो एंटी क्रायस्ट इज एंटी क्रायस्ट क्रिस्ताक उडोवंक येयला क्रिस्ताचें नांव कॅन्सील करपाक येयला ताका लागून देवान म्हणून दवरलेल्या निमण्या दिसांनी आपणाच्या नांवान जायते जाण येतले हो येता तो एक्समस हेचेर नियाळ दवरा भाव भयणान हेचेर नियाळ दवरा हो एक्समस हें घालपाचें नासता ह्यो संवसाराच्यो मांडण्यो ह्यो एक्समस हें देवाचें उतर न्हू क्रायस्ट मास ऑफ क्रायस्ट इज क्रिसमस मास्ट ऑफ क्रायस्ट इज क्रिसमस कित्याक तेणेन तो याज्ञा दिवन तो गेलो मोरच्या पयलीं याज्ञा दिवन गेलो हें म्हाज्या उगडासाक करा हें म्हाज्या उगडासाक करा ती याज्ञा ते मिस जाता पळय ते तो जावन आसा मेन सेंटर त्या दिसाचो क्रायस्ट मास द मास ऑफ क्रायस्ट इज क्रिसमस ते मिस जाता पळय ते जे तो इस्टॅब्लीश करून गेल्लो मोरच्या पयलीं आपणाच्या उगडासाक करा पळय ते सेलेब्रेट जाता क्रिसमसा दिसा हे उगडास दवरा भाव भयणान आनी जायते टायम आमकां खबर आसना म्हणटकच ते आमी एक्समस घालता ना ते घालपाक जायना एंटी क्रायस्ट तो देवाच्या आड एक्समस म्हणून ना भाव भयणानो क्रिस्ताक तर काडून उडयलो आनी क्रिसमस कसलो जालो क्रिस्ताक तर आमी काडून उडयलो नाजाल्यार क्रिसमस कसलो जाता क्रिस्त नासतना क्रिसमस जाता म्हणटच हेजेर मातसो नियाळ दवरा भाव भयणानो तसले कितें आहा नाजाल्यार हाडपाची गरज ना हाडिनाकात तसल्यो वस्तू कित्याक आतां एकदां ते शॉर्ट फॉर्माक लागून घालता
आनी जायते जाणां आतां थोड्या दिसांनी तुमी स्टारां पळयतले एक्समस आसतले, कित्याक तांकां नॉलेज ना. नॉलेज ना म्हणटकच तांकां खबर ना हो एंटी क्रायस्ट म्हणून, क्रिस्ताक काडून उडयलो म्हणूनय तांकां खबर ना. म्हणटकर हेजेर मातशें मन दवरा. ताका लागून हांवें ब्रदराक सांगलेलें होतं, हो एक्समस इज नॉट फ्रॉम क्रायस्ट, नॉट फ्रॉम क्रायस्ट. क्रिस्ताक काडून भायर उडयता आनी क्रिसमस सेलेब्रेट कसो जातो. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. म्हणटकच भाव भयणांनो, ह्या वर्सा आमी एक बरो क्रिसमस जियोया. आनी सांगलां पळय थंय हे देवाचे उतराक पयलो जागो दिया, हो डेली वाचा, हेजी जाणवाय घ्या. कित्याक हे देवान बरोवन दवरला. जितको तूं हो वाचताय तितको देवाचो स्वास तुज्या भितर येता. आनी हो तर वाचूंक नाय नाजाल्यार तुका जाणवाय कशी येतली. देवाक काय आमी कोड्यान पळोवंक ना. जेजूक कितक्या जाणांनी पळयला? जेजूक आमी कोणें पळयला? जॉन 17:3 कितें म्हणटा पळोवया. जेजूचें मागणें स्वर्गीच्या बापायक, जेजूचें मागणें स्वर्गीच्या बापायक, जेजू मागणें कोता हे स्वर्गीच्या बापायक, हे मागणें कोता. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. साशनीक जिवीत म्हणजे कितें भाव भयणांनो? हांव म्हाज्या देवाक ओकोवपाक, आनी हांव म्हाज्या देवाक कसो ओकोतलो? हांव म्हाज्या देवाक कसो ओकोतलो? हें म्हाजें चिन्ना नाल्या. हें बरोवन दवरलां ताणें आमकां, कित्याक आमी ताका पळोवंक ना. पूण आमी भावार्थान सोत मानता. भावार्थान आमी जाणा जेजू आमच्या खातीर येयलो. भावार्थ, भावार्थ हो दिता. ह्या भावार्थान आमी मानता भाव भयणांनो की जेजूक तो तूं वखतलोय नाजाल्यार हें जाणा जावपाक जाय. जेजूक तो तूं वखतलोय नाजाल्यार हो तूं जाणा जावपाक जाय. आनी हो तो तूं वाजिनाय नाल्यार जेजूक कसो वखतलोय? जेजूक कसो वखतलोय भाव भयणांनो? एक टेस्टमनी दिता हांव. आमची एक टेस्टमनी दिता. आनी ही टेस्टमनी एक आमची हांव एका चेडवाक मिनिस्टर करतालो आनी तेजी आवय, एक मिनीट, टेस्टमनी हेजेरूच आहा. म्हणटच ही एक आवय आसली, अरावंड 63 वर्सांची. ती बायबल वाचता आनी आमचे टिचिंगा फॉलो करता. हे आमचे जे आमी टिचींग दिता ते फॉलो करता. म्हणटकच ही आवय वयताली इगोजेन, मिसाक वयताली. आनी मिसाक वयताली पळय तेन्ना शेजाऱ्यान ताका गायी मारल्यो. आनी ही ह्या शेजाऱ्यांक सदांच बरी करताली. ह्या शेजाऱ्यांची सदांच मोग करताली. बरे भाशेन तांकां बरे भाशेन तेंचो सांबाळ करताली. केन्ना कितें तेंचे कितें वायट आहलें बरें आहलें ही आवय सदांच तांकां हेल्प करताली. पूण त्या दिसा तिका गायी मारल्यो आनी वायट वायट उतरां उलयलीं. म्हणटच ह्या आवयक लागले ते आनी ही इगोजेन गेली. मिसाक वयताली आनी जेन्ना ही इगोजेन वयताली पळय तेन्ना भाव भयणांनो तिका अशें दिसलें की आतां आपणाक एटॅक येता गो, आपणाक आतां एटॅक येता असो तिका दिसती पडलो. असो एटॅक असो म्हणजे तिका एक सायड तेजी जोड जाली. कित्याक ही उतरां उलयलेली पळय तेन्ना तिका लागली ती. आनी तो असो कार्डियॅक अरेस्ट जाता न्हू असो तुका दिसता, आतां आपणाक येतलो अशें 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 जावंक लागलें तिका. पूण ती गेली मिसाक गेली आनी म्हणूंक लागलें, जेजू तुवें आपणाक कितें शिकयलां? तुवें आपणाक कितें शिकयलां? तुवें शिकयलां कोण म्हाजे आड येता ताका भोगसपाक. तुवें सांगलां म्हाका भोगशी म्हणून. आनी ही आवय वयता थंयसर मिसान आनी म्हणटा, जेजू तुवें सांगलां ती आज्ञा हांव तुजी मानता.
आनी हे म्हाजे नेबराक हांव बक्षितां. आनी हे जे म्हाका कितें उलयलां जेजू हांव काडटां आनी तुका दितां. हांव काडटां आनी हांव हें तुका दितां. हे आवयन सांगलें मिसान. आतां ही आपूण भासाभास करता, जेजू वांगडा भासाभास करता मिसान. आनी जेन्ना ही जाली तिचे भासाभास आनी तेणें तिका बक्षिलें आनी वयल्यान बेसांवूय घातलें. जेजू हांव तेंकां बेसांव घालता, तुवें म्हाका शिकयलां, तूं बेसांव घाल. हांव तेंकां बेसांव घालता. कित्याक शिकोवण आमकां तशी मेवल्या. कोण आमच्या आड येता ताका बेसांव घाल, हांव तिका बेसांव घालता. आनी भाव भयणांनो, जेन्ना हें तेणें केलें, जेन्ना तेणें हें केलें त्याच टायमार भाव भयणांनो हें देवाचें उतर जी ते तोंडांतल्यान उलयल्या आख्खे कुडीची तेजी कंप्लीट जी दूख आसली त्याच टायमार नाच जाली. त्याच टायमार नाच जाली भाव भयणां. शिकोवण उगडास येयली. ह्या जिव्या उतराची शिकोवण उगडास येयली. तिका उगडास येयले की देवान आपणाक हें सांगलां. आनी जेजूक सांगलें, जेजू हें काडून हांव तुका दितां, हांव तिका बक्षितां, तुवें आमकां बक्षिलें, हांव तिका बक्षितां, हांव तिका बेसांव दितां. आनी जेन्ना मिसान हाडली तेन्ना भाव भयणांनो ही भायर सरता कंप्लीट हील जावन भायर सरली. कित्याक शिकोवण उगडास येयली. ही शिकोवण उगडास येयली. आतां ही 63 वर्सांची आवय खोडेकांठ भावार्थ. घरान कितें प्रॉब्लम जालो पयले भावार्थाची उतर ती उलयतली. कित्याक देवान शिकयलां, मन आपणाचें रिन्यू केलां. देवाच्या उतराक पयलो जागो दिता. देवाच्या उतरां देवाच्या याज्ञा प्रमाणे जियेता. इम्पॉसिबल ना भाव भयणांनो. देवाच्या उतराक तूं एग्री जा. ह्यो मिलाग्री तुज्या लायफान डेली जातल्यो. ह्यो मिलाग्री तुज्या लायफान डेली जातल्यो. कित्याक देवाच्या उतराक तुवें पयलो जागो दिता. हे देवाचे मोहिमेक लागून सांगता भाव भयणांनो. कश्यो ह्यो मिलाग्री जातात इगोर्जेन भितर. जेन्ना जेजूक सांगलें त्याच टायमार कंप्लीट पेकोवणी. कांयच आनी उरोंक ना. डायरेक्ट घरा हॉस्पिटलान पासून आनी वचोंक ना. नाजाल्यार तिका जाल्लें आतां आपणाक हांगर हार्ट अटॅक येता काय. पूण जेन्ना मन आपणाचें रिन्यू केलें, टिचिंगाचेर आपणाचो मन घातलें, उगडास तिका येयलो, देवान कितें म्हटलां तें तेंचर मिसाक तिणें लागू केलें. त्याच टायमार भाव भयणांनो, त्याच टायमार देवान तिचे कडल्यान हें सगळें काडून केलें. इम्पॉसिबल. देवाच्या उतराक पदवी आहा. हेका म्हणटात क्रिस्ट जियोप. देवान शिकयल्या ती शिकोवण जियोप. क्रिस्ताक पयलो घालुया भाव भयणांनो. जेजूक फुडें करुया. कित्याक क्रिस्त आमचे भितरल्यान जियेता. ह्या क्रिसमसाक तर आमी कितें बरें करपाक जाय नाल्यार हें करुया भाव भयणां. देवाचें उतर जियोया. देवाचो उगडास करुया जेजू क्रिस्ताचो. 2023 वर्सा तेजी आनी म्हाजी एकवट आहा. आनी तेन्ना भाव भयणांनो आमी पळयतले हांव आमी कितकी सुफोळ जिवीत जियेता हांव पळयता. कित्याक हें तर जियेलें भाव भयणांनो नाल्यार आमी आमचें जिवीत जियेलें. ह्या उतरा प्रमाणे तर आमी जियेले नाल्यार आमी जेजूक आमच्या जेजूक आमी मान दिलो. आमच्या सर्गीच्या बापायक आमी मान दिलो. आमच्या पवित्र आत्म्याक आमी मान दिलो. नाजाल्यार हे आमी निर्फोळ करतले भाव भयणांनो. जेजू म्हणटा पळय ते म्हाजें उतर तुमी निर्फोळ करतात. आनी हें निर्फोळ जावंक दिवचें न्हू भाव भयणांनो. आमी जेजूक जियोया. आनी हीच मॅसेज भाव भयणांनो क्रिसमसाची. हांव परत सांगता क्रिसमस सेलेब्रेट केलो करात. कित्याक सरवंडार त्या दिसा येयलो हें आमी मानून घेता हांव. जेजू हें नांव पयले टायम मेवलें हेंय मानून घेता हांव. पूण तर खुर्साचो तर आमचेर नियाळ ना. नाजाल्यार आमी आजुनूय बाळोक जेजूक घेवनूच आसा. जेजू वाडलो. जेजू आमच्या भितर जियेता आनी सदांच जियेता.
ह्या जेजूक जियोया भाव भयणां. आनी जेन्ना ह्या जेजूक तूं जियेतलें तेन्ना तूं तुजें क्रिस्तांवपण जियेलें. क्रिस्त आमच्या मदें. क्रिस्त आमच्या मदें. क्रायस्ट इज अ मस्ट. क्रिस्त मस्ट. क्रायस्ट इज अ मस्ट. पयलो जागो क्रिस्ताक भाव भयणां. पयलो जागो देवाच्या उतराक. देवाचें उतर जियोया. ऐकलेत म्हणून जायना भाव भयणांनो, हे देवाचें उतर आमी जियोवपाक जाय. आमी हांगर सगळ्या रिट्रिटींग तर आमी येयल्या, देवाचें उतर आयकल्या आनी देवाच्या उतराक तर आमी आमचे भितर कांय चेंजीस जायना. तूं हांगर एवरी टायम यो, वर्साच्या वर्सा यो, तुज्या भितर चेंज येवची ना. कित्याक देवाच्या उतराक तूं अग्री जावंक ना. देवाच्या उतराक तूं एक जावंक ना. देवाच्या उतराक एग्री जावपाक जाय. देवाच्यो यादना आमच्यो यज्ञ करपाक जाय. देवाक फुडें घालपाक जाय आनी आमी चलपाक जाय. हे जेजू क्रिस्ताक फुडें घालून चलोया भाव भयणां. हे जेजू क्रिस्ताक जियोया आमी ह्या वर्सा. आनी ह्या वर्सा पळया भाव भयणांनो, कितको संतोशाचो टायम तूं स्पेंड करतलो ही मॅसेज तो तुवें तुज्या काळजान घातल्या नाल्यार. म्हणटलो ब्रदर तुवें सांगलेलें फर्स्ट टायम म्हाजो क्रिसमस इतको बरो गेला. सोरो हे मायनस. तेच पयशे काडून आनीक खंयसर खर्च करा. सैतानाक जागो दिनाकान भाव भयणांनो. सैतानाक जागो दिनाकान सोरो पियोन हे पियोन तें करून. कित्याक ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. ह्या मंदिरान कितें वचपाक जाय तें आमी चिंतपाक जाय. हें मंदीर आमी सांबाळून दवरपाक जाय आमचें. कित्याक हांगर पवित्र आत्मो जियेता. आनी आमची सेलेब्रेशनां तर आमी हे सोरो पिवपाक आनी हें करपाक आनी तें करपाक केलें, नाजाल्यार आमची मेन मॅसेज फाटीं गेली. भाव भयणांनो, पयलीं जी मिलाक केल्या जेजून, पयलीं जी मिलाक केली जेजून, तेजेर आमी तर नियाळ करीत नाल्यार भाव भयणांनो, पयलीं जी मिलाक जेजून केली पळय ती काना गांवान, तेन्ना जेजूची मिनिस्ट्री चालू जावंक नासली. जेजून आजून पासून आपणाची मिनिस्ट्री चालू करूंक नासली. जेजूची मिनिस्ट्री मॅथ्यू 4 चालू जाता. पूण तेच्या पयलीं भाव भयणांनो, जेन्ना मारयेन, जेजूच्या आवयन जेन्ना जेजूक सांगलें, तेंचो सोरो न्हू, तेंचो द्राक्षाचो रोस कोबार जाला. कोबार जाला. द्राक्षाचो रोस तेंचो कोबार जाला. आतां तेचो टायम जावंक ना. आजून पासून जेजू बावतीस तेणेन घेवंक ना. आतां तो बावतीस घेतलो. आजून बावतीस घेवंक ना तेणेन. बावतीस घेतलो तो. बावतिसाच्या पयलीं गजाल. आनी जेजूची माय सांगता, तो सांगता तितकें करा. तो सांगता तितकें करा. कित्याक ती सांगता? तो सांगता तितकें करा. तो म्हणटा ओस्तोरे, मोगाचे ओस्तोरे म्हणटा. म्हाजो आजून टायम जावंक ना. कितें म्हटलें? मोगाचे ओस्तोरे. ब्रदर घाल जॉन 2 न्हू तें. When they ran out of the wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. कितें म्हटलें? तेंच्या कडेन रोस, द्राक्षाचो रोस सोंपला. And Jesus said to her, woman, कितें म्हटलें? ओस्तोरे म्हणटा. आपणाच्या आवयक ओस्तोरे म्हणटा. जेजू आपणाच्या आवयक ओस्तोरे म्हणटा. कित्याक?
अशें इन्सल्ट करप, अस्तोरे म्हणप? कित्याक हांवें सांगलेलें अस्तोरे म्हणटा? जेनेसीस 3:15 बरोवन दवरलेलें. इन्सल्ट करिना भाव भयणानो. जेजू आपणाच्या आवयक इन्सल्ट करिना, पूण म्हणटा अस्तोरे म्हणटा, तो स्क्रिप्चराक लागून अस्तोरे म्हणटा. कित्याक आजून पासून इवेक नांव पडोंक नासलें, इवेक मागीर नांव पडलें, तो मेरेन अस्तोरी हें नांव तिका अस्तोरे म्हणटा तो. वॉट डज युअर कन्सर्न हॅव टू डू विथ मी? तुका कितें आहा? म्हाजो आजून टायम येवंक ना, म्हाजो आजून टायम येवंक ना म्हणटा. ब्रदर वयर वच. And then ran out. And when they ran out of the wine, the mother said to him, they have no wine. And where was? And Jesus said to her, woman, what does your concern have to do with me? Has not yet, my hour has not yet. म्हाजो अजून टायम जावंक ना. जेजू म्हणटा अजून म्हाजो टायम जावंक ना. हो मिलाग्री करपाचो टायम अजून म्हाजो जावंक ना. पूण भाव भयणानो, कोत्ता तो मिलाग? आपणाच्या आवयक मोग दाखयता आपणाचो. टायम जावच्या पयलीं कोत्ता. अजून तेजो टायम जावंक ना, अजून तेजो टायम जावंक ना, पूण टायम जावच्या पयलीं आपणाचो आवयक मोग दाखयता. पळोवया फुडें कितें म्हणटा पळय तें. John 2:5. And his mother said to the servant, whatever he says to you, do it. हे तुका आनी म्हाकाय सांगता. हे तुका आनी म्हाकाय सांगता, मारी सांगता. मदर मॅरी सांगता, जेजूची आवय सांगता, तो सांगता तितकें करा. तो सांगता तितकें करा. फुडें पळोवया भाव भयणानो कितें जाता पळय तें. Now there were set the 6 water pots of stone according to the manner of purification of the Jews, containing 20 to 30 gallons apiece. आतां व्हडली जारां थंयसर आसतात, तेंचे ते हात धुवपाचें ट्रेडिशन आसता. थंयसर ती जारां दवरलेली आसतात. आनी आजून टायम जावंक ना जेजूची मिलाक करपाचो टायम जावंक ना, पूण आवयच्या मोगाक लागून, कित्याक आवयन म्हटलें तो सांगता तितकें करा. आवय सांगता, जेजूची आवय सांगता, तो सांगता तितकें करा. आनी तीच आवय अजुनूय आमकां सांगता, म्हाजो पूत सांगता तितकें करा. तीच आवय अजुनूय आमकां सांगता, म्हाजो पूत सांगता तितकें करा. प्रेज गॉड. हालेलुया. मागीर वयर वचोया. And Jesus said to them, fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. हितून कितें घातलां मिक्स? कितें आहा? उदक आहा. उदकाची वायन जाता. रोस नाका द्राक्षांचो. द्राक्षाचो रोस नाका वायन करपाक. हांगर कितें जाता? उदकाची कोत्ता. मिलाक केन्ना घडटा भाव भयणानो? हांगर ही मिलाक केन्ना घडटा? ही मिलाक केन्ना घडटा? And he said to them, draw some out now and take it. जेन्ना तो म्हणटा काड आतां काड म्हणटा पळय तेन्ना मिलाक जाता. हात पासून घालिना. हात घालता, आपणाचे हात उजार करता, ड्रॉ म्हणटा पळय तेन्ना ती मिलाक जाता. जेन्ना तो म्हणटा आतां काड तूं, तेन्ना ती मिलाक जाता. भाव भयणानो, आवयच्या उतराक लागून पयली मिलाक करता. अस्तोरे मुटले, अस्तोरे कित्याक लागून मुटले तें सांगलें तुमकां. पूण मिलाक आपणाच्या आवयक मान दिवपाक ही पयली मिलाक करता. ही पयली मिलाक भाव भयणानो जेजू आपणाच्या आवयक मान दिवपाक करता. म्हणटो जेजू आपणाच्या आवयक मान दितालो आनी आवय आपणाच्या पुताक मान दिता. आनी ती आमकां सांगता, तो सांगता तितकें करा. पूण आमचें मन खंय आहा? आमचें मन खंय आहा? आमकां जाय पळय तें करपाक जाय. सगळ्यान पयलें कोणें म्हटलें? जेजूजान आसा म्हाजो सोमी, दोनी म्हाजो सोरोंडार. सगळ्यान पयलो म्हणपी कोण? सगळ्यान पयलो ह्या धर्तेर म्हणपी कोण? जेजूजान आसा म्हाजो सोमी, दोनी म्हाजो सोरवंडार.
लूक 1:46 1:46-47 सगळ्यान पयलो कोण म्हणपी तो पळोवया. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा मोशा तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. कितें म्हटलें? And Mary said, my soul magnifies the Lord. Rejoice in God, my Savior. सगळ्यान पयले म्हणपी मारी. कुशव्यान आसतना, आपणाचे भुरगे कुशव्यान आसतना सगळ्यान पयले मारयेन म्हटलें भाव भयणां. मारयेन म्हटलां पूण आमची तोंडां बंद जाल्यान म्हणटा म्हणून रागार जायनाका भाव भयणां. म्हणटा म्हणून रागार जावपाचें ना. मारयेन म्हटलें, खालतीपण आपणें दाखयलें. मारयेन खालतीपण दाखयलें. मारयेन तर म्हटलां म्हाजो सोमी दोनी आनी सोरवंडार, नाजाल्यार आनीक कोणेन म्हणपाक जाय. जेजूच्या आवयन म्हटलें सगळ्यान पयले, तो जावन आसा म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी, म्हाजो सोरवंडार. सगळ्यान पयली म्हणपी मारी. देवाची आवय, जेजूची आवय, जेजू क्रिस्ताची आवय सगळ्यान पयली म्हणटा तो जावन आसा म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी आनी म्हाजो सोरवंडार. काळजान घाला भाव भयणांनो ही मारयेची उतरां. ही मारयेची उतरां काळजान घाला. मारी दुसरी मॅसेज दिना, आमी दुसरी घेतल्या. आमी दुसरी घेतल्या. मारयेन आपणाच्या आख्ख्या खुर्साक बसून आपणाच्या पुताक विश्वाशी रावली. खंयची आवय आपणाच्या पुताक खुर्सार पळयतली सांगा भाव भयणां. खंयची आवय पळयतली आपणाच्या पुताक खुर्सार? आपणाच्या फुड्यान आपणाचो पूत मरता तो खंयची आवय पळयतली? पूण मारयेन आपणायलें. पूण आमचो नियाळ दुसऱ्या जाग्यांचेर आहा भाव भयणां. आमी तोंडान म्हणटा मारी मारी मारी, पूण मारयेचो मोग करिना. करता नाजाल्यार तेण म्हटल्यार पळय ती उतरां म्हणा. तेण म्हटल्यार पळय ती उतरां म्हणा. पोलको मान दिवन फायदो ना भाव भयणांनो. मारये भाशेन जियोंक जाय नाल्यार मारयेन म्हटल्यार पळय ती उतरां जियाय. मारयेक तर लॉस जावंक ना म्हणपाक आपणाचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार. मारयेक जावंक ना लॉस. सगळ्यान पयली म्हणपी वस्तोरी देवाच्या उतरान बरोवन दवरलेले आहा. ही म्हाजी उतरां न्हू, ही देवाचें उतर. हे देवान बरोवन दवरलेले उतर. सगळ्यान रेस्पेद दिला मारयेन. आपणाच्या पुताक म्हणटा तो मारयेन. मारयेन सगळ्यान सुबेज रेस्पेद दिला आपणाच्या पुताक. जावनी तुज्या उतरा प्रमाण. हे उतर जेन्ना तेणें म्हटलें जावनी तुज्या उतरा प्रमाण. आमी कितें म्हणटा भाव भयणांनो? आमी म्हणटा जेजूक जावनी जेजू तुज्या उतरा प्रमाण. आमी म्हणटा जेजूक जेजू जावनी हें तुज्या उतरा प्रमाण. मारयेक भाव भयणांनो त्या टायमार फातरांनी मारपाची शिक्षा आसली. फातरांनी मारपाची शिक्षा आसली. जो कोण लग्न जावंक नासलें नाल्यार फातरांनी मारपाची शिक्षा आसली. मारयेक खबर आसली. पूण मारी कांयच उलोवंक ना. मारयेन म्हटलें वय जावनी तुज्या उतरा प्रमाण. हें शिकपाक जाय भाव भयणांनो. मारी जिवीत जियेलें तें जिवीत जिया. मारयेन तर म्हटलें तो जावन आसा म्हाजो सोमी दोनी सोरवंडार, तेजेर नियाळ दवरा. तेजेर नियाळ दवरा भाव भयणांनो. नियाळ आमच्या दुसऱ्याच जाग्यांचेर. हे देवाचें उतर भाव भयणांनो. ही म्हाजी उतरां न्हू, ही देवान बरोवन दवरलेलें उतर. एंड माय स्पिरीट हॅज रिजॉयस इन गॉड माय सेवियर. लॉर्ड गॉड सेवियर. तिनूय उतरां येयलीं. मारयेन मानून घेतलें. पूण आमचें मन भाव भयणांनो, आमचें मन खंय गेलां? आमी देवाच्या उतराक एलायन जावपाक जाय.
मारयेन भाव भयणानो जेजूचो मोग केला, खुरसार पयला ताका, खुरसार पयला ताका. म्हाजे तर म्हाज्या भुरग्यांक तर कितें जायत जाल्यार आमकां खबर आहा आमकां कितकें दुखता पळय तें. आमकां खबर आहा आमकां कितकें दुखता पळय तें. तुमकां भुरगीं आहात, तुमच्या भुरग्यांक कितें जालें तुमकां खबर आहा तुमकां कितकें दुखता पळय तें. मारयेक कितकें दुखलां आसतलें आमकां खबर आहा. म्हणून ती म्हणटा तो जावन आसा म्हाजो सोमी दोनी सोरवंडार. आनी ह्या उतरांक भाव भयणानो आमी आपणावपाक जाय जी मारयेन आमकां शिकयल्यान पळय ती. मारये भाशेन जावपाक जाय, मारये भाशेन त्यो खुरीस चलपाक जाव. मारयेन तर म्हटलें, मारयेक मरपाक त्रास सांगना, आमच्या तोंडान हें देवाचें उतर कित्याक भायर सरना. इतकें सोंपें करून दवरलेलें आहा भाव भयणान. आनी मारी आपणाच्या तोंडान सान म्हणटा, आपणाच्या तोंडान सान म्हणटा. कितकें पयलें भाव भयणान हें देवाचें उतर हांगर ऑलरेडी तेन उलोवन दवरलें. कुशव्यान आसता, कुशव्यान आसता, कुशव्यान आसतना तेन ओकलो आपणा भितर कोण आहा पळय तो. हेजेर मन दवरया भाव भयणान, हेजेर मन दवरा, हेजेर मन दवरा. आनी हें आमी हो क्रिसमस आमी सेलेब्रेट करुया. मारयेकूय मान मेवतलो, मारयेच्या पुताकूय मान मेवतलो, मारयेकूय मान मेवतलो, मारयेच्या पुताकूय मान मेवतलो. कित्याक मारयेन आपणाच्या पुताक सगळ्यान व्हरतो मान दिलो. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. म्हणटच भाव भयणानो कळटा हांव कितें सांगूंक सोदता पळय तें. ही उतरां कोणाची? ही उतरां मारयेन बरोवन दवरलेली, देवान बरोवन दवरलेली उतरां. हे मारयेन उलयली ही उतरां. ही मारयेची उतरां जेन्ना ती पवित्र आत्म्यान बोत्ता पळय तेन्ना. कित्याक तेजे भितर जेजू आहलो. सगळ्यान पयली वस्तरी जेजूक आपणाचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणटा. सगळ्यान पयली कुशव्यान आसतना ह्या उतराचेर नियाळ दवरा. तेन्ना तुमी मारयेक खरो मान दिलो. परत सांगता भाव भयणानो, इजी न्हू आपणाच्या पुताक खुरसार पळोवपाक. इजी न्हू आमकां दिसता, पूण स्टार्ट जाला एंड पासून ती उबी आसली, एंड पासून ती उबी आसली, थंयसर रावली. आनी तेन्ना जेजून खुरसार सान म्हटलें, ही जावन आसा, जॉनाक सांगलें, ही जावन आसा तुजी आवय, ही जावन आसा तुजी आवय. आनी तेन्ना जॉनान तिका आपणाची आवय म्हणून मानून घेतली. म्हणजे शिशांची आवय जाली, मदर ऑफ जिजस. शिशांची आवय जाली आनी मागण्यान तांकां आदार करूंक लागली. शिसांकूय मागण्यान आदार करूंक लागली. सिसा बारी भोंवताली मागण्यान आदार करपाक तांकां. जेन्ना पेंटिकॉस जेजून सांगलें तांकां आपूण येतलो, तेन्ना ती मागताली ते शीस भायर वच. आतां 40 दीस जाले, शिसांकूय हुस्को आतां आजून कांय सांगना, आजून कांय सांगना म्हणटच आमी आतां वचपाचें. पूण ती सगळीं एकठांय जावन मागणें करतालीं. तेन्ना पवित्र आत्मा येता. तेची देख जियोया भाव भयणानो. ऑलरेडी जाल्ल्या तेन आपणायला आमकां आपणावपाक प्रॉब्लेम कांय आसपाक जायना. ताका लागून देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं पळयशी नाजाल्यार सगळें क्लियर आहा. तितून मिक्सचर घातल्या उपरांत मागीर प्रॉब्लेम जाता. मिक्स केल्या उपरांत मागीर मिक्स भाजी जाता. पातळ भाजी आनी बटाट भाजी घालता आनी मिक्स भाजी करता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. म्हणटकच भाव भयणानो कितें सांगूंक सोदता तें कळलें. सगळ्यान पयलीं म्हणपी देवाच्या उतरा प्रमाणे मारी जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हाजो सोमी दोनी म्हाजो सोरवंडा. आनी तें आमी म्हणपाक जाय.
तो जाण आसा म्हाजो सोमी, दोनी म्हाजो सर्वंट. त्या दिसा तूं आदले जिवीत तुजें इसोत्ताय आनी नवें जिवीत जियेता. नवें जिवीत जियेता. आदले ते गेले, सगळे आतां नवे. आतां हें देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा. हांव काय म्हाज्यो काणयो सांगना तुमकां. हे ऑलरेडी घडलेले आहा पळय ते हांव तुमचे नदरेक हाडटा की ह्या उतरा प्रमाणे तूं जियेशी, नाजाल्यार तुका सुबाम फळ मेवतलें. कित्याक जिवे उतर हे देवाचें. पूण आमचो तर नियाळ तर आमचो रॉंग आहा. आमकां तो रॉंग तर सांगला, ते तर करेक्शन जायना. नाजाल्यार फाडले गुरू गेला पळय ते फुडले गुरू वयतले आनी करेक्शनां केन्ना जावची ना. हे गुरू वयता ते गुरू वयता, ते गुरू वयता ते गुरू वयता. करेक्शनां केन्ना जावची ना. ताका लागून देवाच्या उतराचेर म्हजो फोकस आसपाक जाय. क्रिसमस ह्या वर्सा जियोया. हे आमी बरे भाशेन सेलेब्रेट करुया. देवाक फुडें घालुया, क्रिस्ताक फुडें घालुया. आनी ह्या वर्सा भावा भयणांनो मागीर सांगा, हो तूं म्हाका सांगतले ब्रदर हो सगळो बेस्ट क्रिसमस आमचो सेलेब्रेट जालो. कित्याक ह्या वर्सा तुवें तुजो कंप्लीट फोकस चेंज केला. क्रिस्ताक फुडें घातला. देवाचें उतर तूं जियेला. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जिजस. आनी कोणाक कितें विचारपाक जाय? म्हणटच कळ्ळें भाव भयणांनो कितें जाता तें. देवाच्या उतराक जितके आमी आमचे फोकस आमी देवाच्या उतराचेर घालता, तितकी आमी देवाक सोजमोता आमच्या. हें वाजल्या उपरांत तुका कळटलें तुजो देवान तुजो कितको मोग केला पळय. हें वाजिनाय नाल्यार देवाची बरी खबर तुका खबर आसची ना. ही परगोट कर म्हटल्यार ताणें. गो अँड प्रीच माय गॉस्पल, द गूड न्यूज टू सल्वेशन. हें प्रोक्लेम कर म्हटलां. ही खबर सांग म्हटल्या. आनी ही खबर सांगूंक जाय भाव भयणां. तेन्ना आमकां सुटका मेळटा. आनी देवाक तर तुका ओकोवपाक जाय, नाजाल्यार ही एकूच वाट. वो एका फुडें करपाक जाय. 10 मिनटां तरी भाव भयणांनो वो वाचपाक जाय. एटलिस्ट 10 मिनटां. 10 मिनटां तरी वाच आनी पवित्र आत्म्यांक सांग म्हाका सोजमाय. आनी पवित्र आत्मा सोजमायतलो. पवित्र आत्मा आमकां सदांच आदार दिवपाक तयार आहा. आमचो शेराती तो, आमचो हेल्पर, आमचो एडवोकेट. आतां पासून तर हांव उलयतां भाव भयणांनो, म्हाज्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मा उलयता. कित्याक काम म्हाजें न्हू उलोवपाचें, एडवोकेटाचें काम. हांव तेज्या नांवान उबो रावला, तो म्हाजो एडवोकेट. आमी कोर्टान वयता तेन्ना आमी उलयता काय आमचो एडवोकेट उलयता? आतां एडवोकेटूच उलयता. एडवोकेटाक पयलें चावन येयलो, तूं उलयतलो, हांव वचोन थंयसर उबो रावतलो. तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलय. कित्याक एडवोकेटाक केस दिल्यार एडवोकेटान झगडोंक जाय. म्हणटच एडवोकेटाक सांगला बाबा तूं म्हाज्या तोंडांतल्यान उलय. आतां उलयता तो एडवोकेट. केस म्हाजी न्हू, केस एडवोकेटाची. एडवोकेटान सांगला पळय तें करपाचें. म्हणटच हे एडवोकेट सांगता ते तुका सांगता, पयलीं मिलाक देवान खंय गेली पळय ती. टायम जावंक आवयक मान दिवपाक गेली. म्हणजे आवयक मान दिला, आपणाच्या आवयक मान दिला. टायम जाय नासतना मिलाक केली. आजून आपणाचो टायम जावंक ना. क्लियर सांगता, वस्तोरी आपणाचो टायम आजून जावंक ना. पूण आवयच्या मोगाक पयलीं मिलाक करता. आत लाय नासतना. फकत जेन्ना म्हणटा ड्रॉ तेन्नाच चेंज जाता. गॉड इज अ गॉड ऑफ अबंडन्स. तेज्या किंगडमान मल्टिप्लिकेशना प्लस मायनस ह्यो सायनी तेज्या किंगडमान चलना. व्हडली मल्टिप्लिकेशन. वाडटलोय चडटलोय. हाव इज
with John? Genesis. And I will put enmity between you and the. This woman is the mother of Jesus. So till then she was not named. So every time he's saying woman, because she is named at Genesis 3:20. Till Genesis 3:15, it is woman. So every time Jesus is addressing Mother Mary, he's saying woman. So that this scripture comes to pass. Because from the woman shall come the seed. From the woman shall come the seed, and the seed is Jesus. And the woman is Mother Mary. So here she is not named. Woman is yet to be named. Once he goes on the cross, then he tells John, this is your mother. This is your mother. And that is then the disciples take him as his mother. From the cross. That is the time he tells, this is your mother. That is the time that word is over. It's already accomplished. Otherwise, what happens? If Jesus would have kept on saying woman, woman, he is breaking the commandment. Respect your father and mother. He is breaking the commandment. If he breaks the commandment, then he is not in the right standing with God. So he is not breaking the commandment, he is bringing this scripture to pass. And that is why every time we see he is calling her a woman. It's not disrespect, but to bring this prophecy to pass. Because over here is what has been prophesied, that from her seed shall come Jesus. So the word has to come to pass. So this word comes to pass till the cross. Then from the cross he said, this is your mother. After that, she is taken as the mother of the disciples. So it is not disrespect. It is not that he keeps on saying that woman, woman, to disrespect her. It is to bring this scripture to pass. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, भाव भयणांनो, हो जाण आसा आमचो देवाचो मोग आमच्या खातीर. आनी सगळे देवाच्या उतरान बरयलेले आसा. म्हणटच ह्या उतराचेर भाव भयणांनो सदांच उगडास दवरा. जायते जाणांक कन्फ्युजन जाता ह्या उतराक लागून. जेजून आवयक आपणाच्या वस्तुरे कित्याक म्हटलें? खूब जाणांक कळना हेजो मिनींग. आनी दिसता तांकां की जेजू आपणाच्या आवयक इन्सल्ट करता म्हणून. ताका लागून न्हू भाव भयणांनो, हे देवाचें उतर दवरपाक तो ते उलयता. म्हणटच आमच्या मनान आमी चिंता पळय तशें ना. देवाच्या उतराचेर तूं नियाळ करशी, देवाचें उतर कितें म्हणटा तो तूं बारीकसाणेन तूं पळयशी, नाजाल्यार सगळे स्क्रिप्चर ते मागीर घडोवन येतात. सगळे स्क्रिप्चर हे घडोवन येयले भाव भयणान. जेन्ना तो खुर्सार वयता जेजू, तेन्ना म्हणटा, जॉनाक सांगता, हिका तुजी आवय म्हणून घे. आनी तेन्ना तो शीस घेता आनी आपणाची आवय म्हणून म्हणटा. शिसाची आवय म्हणजे आमची आवय. कित्याक आमी शीस जाता. तिची आवय म्हणजे आमची आवय. आमी आवय म्हणपाक तिका आमकां प्रॉब्लम ना. म्हाका प्रॉब्लम ना. मारयेक म्हाजी आवय म्हणपाक म्हाका प्रॉब्लम ना. हांव जाणा मारी कितें जिवीत जियेली पळय ती. आनी मारी जिवीत जियेल्या ते हांव आनंदान हांव परगट करता. हांव परगट करता. पूण हांव जाणा मारयेचें जिवीत. मारयेचें जिवीत हांव ओकोता. देवाच्या उतरान ओकोता. देवाच्या उतरान हांव मारयेचें जिवीत ओकोता. बरोवन दवरला तितक्या उतरांनी हांव मारयेचें जिवीत ओकोता. आनी आमी ओकोंक जाय. आमी ओकोंक जाय. उतरान बरोवन दवरला पळय तितकें. उतरा भायर तूं कशें ओकयतलें? उतरान तर कांय बरयलेलेंच ना, नाजाल्यार म्हाका कशी जाणवय आसतली?
उतरान तर बरयलेलें ना जाल्यार म्हाका जाणवाय खंय आसतली, कित्याक ही चीट म्हाका देवान बरोवन दवरलेली आहा. हे चिटीर बरोवन दवरलेलें आहा तितकेंच हांव जाणा आसतलो. हे चिटी भायर कांय तर म्हाका खबर ना, कित्याक हांव ही चिटूच परगट करता. हेज्या भायर हांव कितें परगट करिना. हेजेर बरोवन दवरला तेंच परगट करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटच भाव भयणांनो, आमी देख घेवया, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोया, मारयेची देख घेवया. मारयेन उतरां उलयल्यान ती उतरां आमी आमची आपणावया. तो सांगता तितकेंय करात. जावं न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे. तो जावन आसा म्हाजो सोमी दोनी, म्हाजो सोरवंडार. ही उतरां मारयेन बरोवन दवरल्यान ह्या उतरांचेर नियाळ करा आनी आनंदाचो आनी बरो क्रिसमस सेलेब्रेट करा. जेजूक 2023 वर्सा हो तुमच्या बारीक तेजो आमचो संबंद आहा म्हणून उगडास करा. देवाक पयलो जागो दिवया. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोया. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता भाव भयणांनो, तेन्ना देव आमकां आनंदान आमकां म्हणटलो म्हाजे उतर जियेल्यात तुमी. आतां यात म्हाज्या राज्यान भितर. आतां यात म्हाज्या राज्यान भितर. परत सांगता भाव भयणांनो, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक जाय. आनीक दुसरो पर्याय ना. देर इज नो अदर वे. जीजस इज द ओन्ली वे. एकूच वाट, एकूच सोत आनी एकूच जिवीत. बापाय लागीं वयतलोय नाल्यार फकत जेजू क्रिस्त. आनीक दुसरी वाट ना भाव भयणांनो. शॉर्टकटूय ना, लाँग कटूय ना. हांव नोको तें. हांव जाणा एकूच. देवा कडेन वाट वयता पळय ती अशी राहा. द वे इज नॅरो. देवा कडल्यान वचपाक वाट अशी राहा. पूण कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतलो तो रोखडोच पावतलो. तेका इजी जातली. तेजी देपा केन्ना थंय पावतली ताकाच खबर आसची ना. आनी वेंग मारपाक तुका थंयसर उबो आसतलो. सगळें बरोवन दवरलेलें आहा भाव भयणांनो. सगळें बरोवन दवरलेलें आहा. ह्या देवाच्या उतराक आपणावपाची गरज आसा. ह्या देवाचें उतर जियोवपाची गरज आसा. हे देवाचें उतर दिसाक 10 मिनटां तरी वाचा भाव भयणां. हो आमचो रिक्वेस्ट तुमकां. तुमच्या देवाक तर रोखतले नाल्यार 10 मिनटां तरी हो वाचपाक जाय. तेन्ना तुका देवाचो मोग तुज्या कळोन येतलो. देवान तुज्या खातीर कितें केलां तें तुका कळोन येतलें. कळना नाल्यार पवित्र आत्म्याक उलो मार आनी आपणाक शिकय म्हूण पवित्र आत्मो तुका हो बायबल शिकयतलो. डिफिकल्ट कांयच ना भाव भयणां. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोवपाक जाय. सोंपें आहा भाव भयणांनो, डिफिकल्ट करपाची गरज ना. जेजूच्या उतरांक आमी आपणावया. जेजूक आमी आपणावया. जेजूच्या आवयक आमी आपणावया. जेजूची आवय जियेल्या पळय तशी जियोया. जेजूच्या आवयन उतरां उलयल्या ती उतरां उलोवया. उपराट उतरां न्हू भाव भयणां. आमकां जाय पळय ती उतरां न्हू. आमकां शिकयता ती उतरां. देवाचें उतर म्हणटा पळय. देवाचें उतर म्हणटा त्या उतराक तो तूं एग्री जावशी, नाजाल्यार तुवें देवाचें राज ह्या संवसारांत चलयलें. आनी मॅसेज व्हेरी क्लियर. मॅसेज व्हेरी क्लियर. आनी हांवें जायते भाव भयणांनो मारयेचेरूय हांवें जायते व्हिडियो केल्ल्या. आदलो करार, नेवो करार सगळे दाखयलेले हांवें. कशें घडलें, कितें जालें, आदल्या करारान कितें जालें, नव्या करारान कितें जालें, हें सगळें हांवें व्हिडियो केल्या. हांवें मारयेचेर व्हिडियो केल्या. बट ऑन ओबिडियन्स. ऑन ओबिडियन्स. ओबिडियन्स ऑफ मदर मॅरी. तिणेन कशें देवाचें उतर आपणायल्लें पळय तेचेर. आनी हांव प्रावड.
हे देवाचे जिवे उतर परगट करपाक, हे देवाचे जिते उतर परगट करपाक हांव प्रावड. आयज तर हांव हांगार उबो आहा ह्या देवाचे उतर परगट करपाक, कित्याक ह्या देवाच्या उतरान आमकां मोग मेळ्ळो. आनी हे जिवे उतर ह्या धर्तेर म्हाका देवान जितके दीस दिल्या तितके दीस हे जिवे उतर हांव परगट करता. कित्याक ताणें म्हाका जें दाखयलां 3 दिसांनी ताणें म्हाका करूनय दाखयलें. आपूण तुज्या लायफान कितें करपाचो आहा पळय तो 3 दिसां उपरांत कंप्लीट म्हाजें जें हांवें प्रेयर केल्लो 3 दिसांनी कंप्लीट करून ताणें म्हाका दाखयलो. 3 दिसांनी जें ताणें म्हाका सोंपोन दिल्लें 3 दिसांनी ताणें कंप्लीट करून दाखयलें. थर्सड्या दीस दिल्लें, संड्या दीस कंप्लीट. हे देवाचे मोहिमेक लागून सांगता, देवाक महिमा दिवपाक. 3 दीस म्हाका ताणें थर्सड्या दीस म्हाका सोंपोन दिलें, सपनान म्हाका ताणें दाखयलें तुज्या लायफान आपूण कितें करपाचो आहा पळय तो. तिसऱ्या दिसा 3 दिसांनी संड्या दीस कंप्लीट मॅनिफेस्टेशन करून दाखयलें. हांवें कांयच करूंक ना, देवान केलें. हांवें कोणाशीन वचपाक पडोंक ना, आपणेंच केलें. आनी हांवें म्हटलेलें देव वाटो ओपन करतलो. देव वाटो ओपन करतलो. हांव कोणाशीन वयचो ना, देव वाटो ओपन करतलो. आतां म्हाजेशीन दीस नात, आतां म्हाजेशीन स्पेर दीस ना की हांव हुंचो दीस स्पेर सोडूंक पळयतो. हुंचो दीस स्पेर सोडपाक पळय तो दीस ना म्हाजेशीन सद्या. इतके दीस म्हाका देवान दिले आपणाचें उतर परगट करपाक. जागे दिले मागो नासतना. हांवें जागे मागोंक नासले. ताणें सांगलें आपूण तुका वाटो ओपन करतलो. जागे दिले. हांवें फकत सांगलेलें तूं म्हाका खंय वचपाक जाय तें सांग. आनी ताणें म्हाका जागेय दिले आनी वच म्हणून सांगलें भितर. आनी हांव लोकांशीन वचोंक ना, लोक म्हाजेशीन येयलो. आनी ऑलरेडी आतां म्हाजेशीन 7 दिसांक म्हाजेशीन 1 दीस खाली ना, हांवें खाली सोडपाक. हांव म्हाजी मिजास म्हणून सांगना, हांव देवान म्हाज्या लायफान कितें केलां तें सांगता. देवान म्हाज्या लायफान कितें केलां तें सांगता. देवाक हांवें मागलें, देवान सांगलें आपूण तुका कितें करता तें दाखयता, हें तूं पळय आनी हें घडोवन येतलें. आनी हांवें म्हाजे क्लासीन हांवें सांगलेलें तुमी पळयतले हें देवान म्हाका सोंपोन दिलां हें घडोवन येता वो ना पळय तें. 3 दिसांनी भाव भयणानू 3 दिसांनी हें सोंपोन देवान कंप्लीट करून दाखयलें. 3 दिसांनी हें सोंपोन कंप्लीट करून दाखयलें. हांवें कांयच 1 इंचाचो हांवें काम करूंक ना. 1 इंचाचें. लोक येयलो, लोक आपूण येयलो आनी यो. कित्याक काळीज देवाक दाखय. देव तुजें काळीज पळयता. तुजें काळीज म्हाका आहा नाजाल्यार देव वाटो तुका ओपन करतलो. कोणाशीन बंद करूंक जावचें ना. कोणाशीनूच बंद करूंक जावचें ना. देवान वाटो ओपन केल्या त्यो कोणाशीन बंद करूंक जावचें ना. बाब देवान ज्यो वाटो तुका ओपन केल्या त्यो कोणाशीन बंद करूंक जावच्यो ना. आनी हे देवान सोंपोन घातलेले आनी देवान 3 दिसांनी थाऱ्यार घातले. 3 दिसांनी कंप्लीट मॅनिफेस्टेशन 3 दिसांनी. हे देवाचे मोहिमेक सांगता भाव म्हणून. हांव देवाचे मोहिमेक सांगता. देव उलयता पळय तेन्ना देव तुजें आयकता. जेन्ना तूं देवाक सांगताय तुज्या राज्या खातीर हांव कितें करूं तूं म्हाका सांग, देव तुका सांगतलो. देव तुजेशीन उलयतलो. आनी हीच म्हाजी सदांच देवाक मागणें. तूं सांग म्हाका तुका हांवें कितें केल्लें जाय. आनी देव भाव भयणानू मोगाचो देव आमचो. ताका जाय आपणाच्या पुताची गजाल सांगलेली, जी कावकान आहा तांकां उजवाडान हाडलेली. ही देवाची खोशी. कित्याक आमकां आहा देवाची खबर पूण जाणवा येना. म्हणटो जेन्ना जाणवा येता तेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान आनीक घट जाता. म्हणटो हें सगळें घडोवन येता.
आनी तुमच्या लायफान पळयतल्या भाव भयणांनो, हे देवाच्या उतराक जागो दिया. हे देवाचे खरें उतर जियेया. देवान बरोवन दवरल्या पळय ती चीट तुमची पयली करा, हेजेर नियाळ करा, हेज्या प्रमाणे जियेया. आनी तुमच्या लायफान केन्नाच कांय उणें आसचें ना, ही हांव तुमकां गॅरंटी दिवंक शकता. केन्नाच कांयच उणें आसचें ना, ही हांव तुमकां गॅरंटी दिवंक शकता. म्हणटकूच ही उतरां सगळीं देवान बरोवन दवरलेलीं आहा भाव भयणां. खंय कितें मिसींग आहा नाल्यार तुमी सांगा. खंयचो कोणाचो रिस्पॉन्स चुकता, कितें जाता तुमी सांगा म्हाका. ही सगळीं उतरां जी आयज हांवें तुमकां दाखयल्यात ती देवाचें उतर. देवाचें उतर हें. एक पासून हांवें म्हाजें उतर हांगर उलोवंक ना. पूण अशें जावंक दिवंक उपारो ना. अशें जावंक दिवंक उपारो ना. हे देवाचें उतर पोनाक घालून ही आमची ट्रेडिशनां आनी आमचे जे देवाचें उतर ना फॉलो करता ताका वयर घालपाक जायना. अशें केलें नाजाल्यार आमी देवाक आमी बरे भाशेन बसूंक ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जिजस. म्हणटकूच ह्या वर्सा आमी क्रिसमस बरे भाशेन सेलेब्रेट करुया. बऱ्यो करण्यो करुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोया. जेजूकूय मान दिवया. मारयेकूय मान दिवया. कोण म्हणटा दिना काय? हांगर कोण सांगता मारयेक मान दिना काय? एक मनीस दाखय म्हाका हांगर जो तुका सांगता मारयेक मान दिना काय. हांव सांगता दी म्हणून. हांव हांगर उबो रावन सांगता दी मान. आनी दिवपाक जाय. पूण देवाच्या उतरान बरोवन दवरला पळय तें मारयेन म्हटलां पळय ती उतरां म्हणून. मारयेन म्हटल्यार पळय ती उतरां म्हणून मान दी. मारी उलयल्या पळय ती उतरां उलय. जेजूची आवय उतरां उलयल्या ती उतरां उलय. आनी मान दी. आनी पळय तिचो आशिर्वाद तुजेर आहा ना पळय तो. कित्याक तूं म्हणटली ती म्हणटली म्हाज्या पुताची आज्ञा तुवें मानली. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिया. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक जाय. सिंपल. हो आमकां देवान दिल्लें उतर आहा. आड कांय उलोवंक ना खंयसरूच. जेजू आपणाच्या आवयचे आड उलोवंक ना हांगर. आमी कित्याक आड उलयतले? जेजू आपणाच्या आवयचे आड उलोवंक ना नाल्यार? जेजू तर आपणाच्या आवयचे आड उलोवंक ना हांगर. हांव जेजूच्या आवयचेर आड कित्याक उलयतलो? पूण हांव जेजूचे आवयक हांव तर मानता नाजाल्यार तीन उतरां उलयल्या त्या उतरांक हांव मानता. तीन उतरां उलयल्या त्या उतरांक हांव मानता आनी ती उतरां हांव आपणायता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जिजस. म्हणटकूच ह्या वर्सा भाव भयणांनो आमी हे सगळें करुया. देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ दवरुया. देवाचें उतर आमी खरें उतर आमी जियोया. सोमी 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 म्हटलो म्हणून देव क्लियरली सांगता म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेनात नाजाल्यार आपणाच्या राज्यान तुमकां भितर जागो ना. म्हाज्या उतरा प्रमाणे तो तुमी जियेनात नाजाल्यार म्हाज्या राज्या भितर तुमकां जागो ना. तुका एक टायम दिसत की आपूण देवाचें उतर परगट करता आनी आपूण सारकी आहा. पूण देवाच्या उतरा आड तर तुवें परगट केले तुका खबर पासून ना तूं देवाच्या उतरा आड केन्ना गेलोय पळय तो. तुका खबर पासून ना तूं देवाच्या उतरा आड गेलोय. कित्याक तुका दिसता की आपूण देवाचें उतर परगट करता. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे तो तूं परगट करूंक नाय नाल्यार तूं देवाच्या उतरा आड गेलो. आनी हें जावपाक जायना. ताका लागून हें तर तूं आपणाचो देवाची चीट म्हणून तर तूं घेवन चलशी नाल्यार ही चीट केन्ना चुकची ना. ही चीट तुका सांगतली तुजो देवाचो मोग आनी ही चीट तुका उगडास करतली की तूं कितें करताय तें सारकें म्हणून. म्हणटकूच हो मेन आमचो हे देवाचो मोग. ह्या उतरांसान
जेजू मनीस जालो. हे उतर मनीस जालो. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. म्हणटोच नियाळ करुया भाव भयणांनो. मोग आमी दाखोवया आमचो ह्या क्रिसमसाक जेजूक. आनी हे जेजूक ह्या वर्सा आमी क्रिसमसाक जेन्ना मोग दाखयता नाजाल्यार हे भाशेन आमी दाखोवया की खऱ्यांनीच जेजू तुवें तुजें उतर आमकां बरोवन दवरलेलें त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. तुवें जी शिकवण आमकां दिल्या ती आमी आपणायल्या आनी तुज्या उतराक आमी वर्तसाको दिता आनी तुज्या उतरा उद्देशी आमी जियेतल्या म्हणून आमी तुका भास दिता. आनी तेन्ना भाव भयणांनो आमी आमचे क्रिस्तांव जिवीत जियेले. नाजाल्यार पोलको मान दिवन कांय फायदो ना. जेजू 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 म्हटलें म्हणून कांय फायदो ना भाव भयणांनो. देवाचें उतर सांगता जेजू जेजू म्हटलें म्हणून म्हाज्या राज्यान येवचो नाय म्हणटात. आपणाचे आज्ञा पाळची नाल्या आज्ञा पाळपाक जाय देवाच्या उतराची. आनी डिफिकल्ट न्हू. आमकां पवित्र आत्मा दिला. ह्या पवित्र आत्म्यान आमी चलपाक जाय. आनी कितकी आमची सगळीं भाव भयण पवित्र आत्म्याचेर शिकयतात हांगा. आनी एक हांव नोको म्हाजेशीन टायम आहा नाल्यार पुतून येवपाक. पूण आनी एक म्हाजेशीन एक बरी शिकवण आहली. गॉड्स वील टू हील. जेजूची खोशी पेकोणेची. आनी देवाच्या उतरान कशी पेकोणी आमकां फावो जावपाक जाय पळय. कित्याक देवाची खोशी सदांच पेकोणी. सदांच ही पेकोणी फुकट देणें देवाचें. तेच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. जातिले न्हू जाल्या. पेकोणेचे आमी ते रोखडे आपणायता. जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. पेकोणी आमकां सगल्यांक जाय न्हू म्हणटो ते आमी रोखडे आपणायता. जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. बाकीचे उतर आमकां आपणावपाक मातशें आगोड लागता. 6 वरां तो खुर्सार आसलो. 6 वरां तो खुर्सार तेणें आमच्या वासत जोडले सगळे. 6 वरां आंगोर 6 दिसांनी स्वर्ग आनी संवसार रचलो. सगळें जेजून केलां. जेजून रचला. देवाचें उतर सांगता जेजून रचला म्हणून. जेजून रचला हें सगळें. आनी जेजूजान आसा दोनी. आनी सरवंडार आनी आमचो राजा. द किंग ऑफ किंग्स द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड. द आल्फा एंड द ओमेगा. द बिगिनींग एंड द एंड. हेजे शिवाय आनी कोण ना. हे जावन आसा जिवीत दिवपी उदीक. हें आपणावपाक जाय भाव भयणान. हे मारयेन आपणायले. हे मारयेन आपणायले. हे मारयेन आपणायले. जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. कोणाक कितें विचारपाचें आहा? नो पळय नो ते पळय आतां कोण दुसरो कितें म्हणटा तेका हांव काय म्हाजें म्हणणें कितें हेजेर बरोवन दवरलेलें आहा. हेजेर जें बरोवन दवरलां तितकें हांव मानतां. हेज्या भायर पळय कितें आहा तें हांवूय मानिना. हेजेर जी उतरां बरोवन दवरल्यां ती हांव मानतां. हेजेर तर ना. हेजेर बरयलेलें ना म्हणचे तें भायलें. पूण हेजेर बरयलेलें आहा न्हू. हेजेर बरयलेलें आहा म्हणटच म्हाका मानूंक जाय न्हू. ह्या देवाच्या उतरान ही काय हांवें घालूंक ना उतरां. एफिशियन्स
हे लूक 1:46, 47 हांवें घालूंक ना. लूक 1:46, 1:47 हांवें घालूंक ना थंयसर. ते देवान बरोवन दवरलेले उतर आहा ते थंयसर हांवें दाखोवन दिलां की ऑलरेडी हे अशें घडलां म्हणून. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. कोणाचो कितें क्वेश्चन आहा? आतां जातलें सारकें. आतां जालें सारकें तुजें. उठ आनी पळय. उठ आनी पळय. आनी चल. चल चल तूं पडटलें म्हणून तूं चिंताय. पडचो नाय तूं. आतां आतां चल चल तूं चल. चल तूं चल. म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. हय म्हणून आनी चलत राव. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. 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 म्हूण म्हूण तूं म्हूण. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. म्हूण म्हूण तूं. म्हूण म्हूण. जालो. आनीक 10 मिनटां म्हणशी नाल्यार सारको कंप्लीट रनिंग करतलो. आनीक 10 मिनटां तूं म्हणत रावशी नाल्यार रनिंग करतलो तूं. बस बस बस. आतां मागता हांव. तेन्ना तूं पळय. तूं फकत म्हणत राव जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो आनी म्हणत राव आनी मागीर पळय तूं हांगर ही बडयेची गरज आसची ना तुका. गरज आसची ना. प्रेज गॉड. कितें आहा क्वेश्चन तुमचें कोणाचें? म्हणटोच ह्या वर्सा भाव भयणानू बरो क्रिसमस जियोया आमी. बरो देवाचेर नियाळ करुया. हे सगळे करता ते करात. तेजेर कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ह्या वर्सा मातसो आमी डिफरंट करुया. हो सोरो बाप येवपाचो ना ह्या वर्सा. ह्या वर्सा बंद कराया. पियेनाकात. देवाची याज्ञा न्हू. जेन्ना जॉन द बॅप्टिस्टाक येयलो तेन्ना ताका सांगलें तो सोरो पेंवचो ना. कित्याक पवित्र आत्म्यान तो जियेलो. म्हणटकूच जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान जियेता हे सोरो बिरो आमकां नाका. हे मायनस करा. तेच पयशे काडून कोणाक गरिबांक दिया. आनी ह्या वर्सा बरो क्रिसमस जियोया. बरो क्रिसमस करुया. देवाचो उगडास करुया. खुर्सार जेजू गेला पळय तेचो उगडास करुया. 2023 वर्सा तेज्या वांगडा आमचे वांगडा तेजी आमी उगडास करुया. हे जिवे देवाचें उतर आमी जियोया. तेन्ना आमी हो बरो क्रिसमस सेलेब्रेट केलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. काय ना न्हू कोणाचें? बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. स्वर्गीच्या बापा तुका ह्या वेळा खातीर अर्घ आनी महिमा दिता. तुजे जिवे उतर जेजू परगट केला. तुवें जे शिकोवन दवरल्या पळय ती परगट केल्या. तुज्या उतराची जाणवाय दिल्या. हे जिवे उतर जेजू तुजे. आनी हें उतर तुवें वचोन परगट कर म्हटलां.
आनी हे जिवे उतर तुजे आमी परगोट करता जेजू. आनी हे जिवे उतर परगोट केला पळय तेन्ना ह्या वेळार जेजू आमी तुजी महिमा पळयतले. कित्याक तुजें उतर म्हणटा जेन्ना म्हाजें उतर परगोट कोत्ताय थंयसर ओचोरियां घोडोन येवपाकूच जाय. आनी हो ओचोरयांचो टायम जावन आसा जेजू. कसलें दुयेंस कोणाचे कुडीन आसा ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताचें नांव ह्या दुयेंसाचेर हांव अधिकार घेता. आनी ह्या दुयेंसाक हांव हुकूम घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका हे क्रिस्ताचे कुडीन कसलोच अधिकार ना. आनी जेजू तुजें उतर म्हणटा 1 पेद्रू 2:24 तुज्या गायांनी आमी बरी जाल्या. ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी हितून देवाचो स्वास भोंवता. आनी ज्या जाग्याचेर पवित्र आत्मो रावता थंयसर आमी दुसरे आनी कांयच एक्सेप्ट करिना. ताका लागून ह्याच वेळार कसले मेळे आत्मे कसले दुयेंस ह्या देवाच्या मंदिरान रावंक शकना. जेजू हांव तुज्या नांवान परगोट करता. ह्या वेळार कुडीची पेकोवणी ओत्मीक पेकोवणी आनी पयशांची वाड तुज्या पर्शेचेर आनी हे उतर उलयलेले हे घडोवन येयले म्हणून तुका अर्ग आनी महिमा दिता. कित्याक हे तुजे जिवे उतर जावन आसा. आनी जे उतराक आमी जेन्ना तुज्या एग्री जाता तेन्ना हे उतर घडोवन येता म्हणचे येता. आनी पवित्र आत्म्या ह्या वेळार जे तुजे म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयलाय हो टायम जावन आसा ओचोरयांचो आनी ही सगळीं ओचोरयां घडोवन येयली म्हणून तुका अर्गां आनी महिमा दिता. हांव हें मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड.